जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम श्री संस्थान गोकर्ण परतगाली जीवोत्तम मठाधीश की जय श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज श्री संस्थान गोकर्ण परतगाली जीवोत्तम मठाधीश की जय श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज श्री संस्थान जीवोत्तम परतगाली जीवोत्तम मठाधीश के श्री गोकर्ण परतगाली जीवोत्तम मठाधीश के श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के श्री गोकर्ण परतगाली जीवोत्तम मठाधीश के श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के आता आमगेले स्वाम्याले दिव्य आगमन जालें आसा व्यासपीठ अलंकार केल्ले आसा आता सभा कार्यक्रम प्रारंभ जाता त्या वेळार वेदिकेचेर श्री नरेंद्र वासुदेव कामत आमगेले 10 जाणां अध्यक्ष आनी तशी उपाध्यक्ष श्री मुरलीधर शानबाग तशीच श्री नागेश वेंकटेश प्रभू आनी श्री अनंत वी देसाई हांणी वेदिकेचेर उरका म्हणून विनंती करता.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः इडगुंजी महागणपतीक आणि स्थानीय देवता श्री रामचंद्र वेंकटरमण आणि तशीची वीर विठ्ठल देवाक नमस्कार करून गुरुचरणाक साष्टांग नमस्कार करून गुरुला अनुमती घेऊन गेलो आईच्या मी कार्यक्रम वेदघोषानं प्रारंभ करका म्हणून सांगून श्री गिरीश भट आणि बाकी वैदिकांक हा विनंती करतो. हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पाशे माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्याशेम देवहि तंयदायुः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिशा प्रदिशा उद्दिशो नाभो विद्युदपरे बान्धु सर्वतः शान्ति शान्ति शान्तिः ओम. वेदघोषानं शुभारंभ केला तसले सर्व वैदिकांका धन्यवाद. आता स्वागत गीते प्रस्तुत करता असाची श्रीमती द्रौपदी प्रभू श्रीमती ज्योती प्रभू आणि कुमारी महामाया कामत हांकां हार्मोनियम साथ दितले विवेक कोनेरी तशी तबला मंजुनाथ कामत आणि ताळांतू उदय प्रभू.
विषय भोगद तृणके उरियागिरलु बेकु निषेहगलु श्रीहरिय ನೆನೆಯಬೇಕು ವಿಷಯ ಭೋಗದ ತೃಣಕ್ಕೆ ಉರಿಯಾಗಿರಲು ಬೇಕು ನಿಷೇಹಗಲು ಶ್ರೀಹರಿಯ ನೆನೆಯಬೇಕು ವಸುದೇಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ ವಸುದೇಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ ಹಸನಾದ ದಾಸರನು ಸೇವಿಸಲು ಬೇಕು ಹಸನಾದ ದಾಸರನು ಸೇವಿಸಲು ಬೇಕು ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ दासवरण्य श्री पुरंदरदास हंगेले विरचित मूलकृती ताणे अत्यंत सुश्रावी जावंगेनो हे गायन केल्ले सर्वांक तशीच तांकां साथ दिल्ले हार्मोनियम तबला आनी ताल साथ दिले सर्वांक धन्यवाद. आमगेले हे स्वाम्याले अष्टदिनात्मक हे वास्तव्याचे तिसरे दिवस आज गुरुवंदना समारंभाचे हे एक पर्वकाल आज आमगेले 10 जाणांचे अध्यक्ष जन आशिल्ले श्री नरेंद्र वासुदेव कामत हांणी स्वागत करता म्हणून सांगून तांगेलेगी हांव विनंती करता. श्री रामचंद्र वीरविठ्ठल आणि व्यंकटरमणाक नमस्कार करता. तशी आमगेले गुरुपरंपरेचे समस्त गुरुवर्यांक नमस्कार करता. तशी आज हांगा व्यासपीठार विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले अत्यंत प्रिय गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामेले चरणाक नमस्कार करता आणि तांकां आज हे गुरुवंदना कार्यक्रमाक स्वागत करता. तशी आज हांगा उपस्थित आशिल्ले तुमकां पुरो लोकांक नमस्कार करता आणि स्वागत करता. आज आमगेले 20ने गुरुवर्य श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले पुण्यतिथी दिवस अशें आमी आज हे गुरुवंदना कार्यक्रम दवरून घेतिल्लो आसा. आमगेले मठ प्रारंभ जावन 550 वर्ष जाले. हे 550 वर्षांत आमगेले गुरुपरंपरेचे समस्त गुरुवर्यान आमकां दिल्लें एक मार्गदर्शन आनी आशिर्वादान आज आमगेले समाज सुदृढ आनी सुसंस्कृत जावन आसा. तशी आतां आमगेले गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीन पिठाधिपती जाले नंतर आमगे समाजा भितर एक व्हड बदलावणे जाता आसा. स्वाम्यान प्रारंभ केले श्रीरामनाम जप अभियानांत प्रति दिवस लक्षांतर लोकांक देवस्थाना येवचे एक अभ्यास जाले. तशी आमगेले भितर एक परस्पर प्रीती विश्वास वाडले. तशी आमगेले गुरुवर्य आमगेले समाजा लोक खंय तांगेले व्यापार वेव्हार कसो आसा की ते प्रति हळ्ळीक आनी गांवांत तांणी भेटी दिवन आनी वास्तव्य करून आमगेले देव धर्म आनी संस्कृती आमगेले आचार विचारा बद्दल मार्गदर्शन दिता आसात. मस्त कडेन आमगेले समाजांत आनी देवस्थानांत भिन्नाभिप्राय आशिल्ले तशी व्याज्य आशिल्ले. स्वाम्यान ते चंद्रीतीन परिहार करून आमगेले समाजा लोक पुरो एक जावन उरता तशी तांणी करता आसात. तशी आमगेले केंद्र मठ पर्तगाळींत एक व्हड प्रमाणाची अभिवृद्धी काम जाता आसा. थंय समाजाचे पुरो लोकांनी येवका म्हण थंय जेवण खाणा वेवस्था राबची वेवस्था पाठशाला गोशाला तशी हॉल अशें हे पोटू तांणी कन्स्ट्रक्शन करता आसात. हे पुरो तांणी समाजा लोकां खातीर करता आसात. तशी आमगेले होन्नावरचे श्री भेटेवीर व्यंकटरमण देवस्थानाचे एक नवीकरण करका थंय एक शिलामया गर्भगुडी बांदक म्हण आमगेले मालगड स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याक मनांत आशिल्ले. जाल्यार कारणांत ते सादे जाल्ले नाशिल्ले. आतां आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान ते मनांत घेवन तांची एक पूर्व तयारी करता आसात. आनी एक ना 2 वर्सां भितर देवस्थानाचे कार्य प्रारंभ जावन थंय व्यंकटरमणाल एक भव्य दिव्य नूतन देवस्थान निर्माण जाता म्हण सांगच्याक म्हाका खुशी जाता. तशी आमगेले स्वाम्याले ह्या समाजमुखी कामांत आमगेले होन्नावर GSB समाज तांकां पूर्ण प्रमाणाचे सहकार दिता म्हण हांव आश्वासन दिता.
तशी असल एक समाजाबद्दल कळकळ आशिल्ले, अपार ज्ञान आशिल्ले, देवांश संभूत गुरुवर्य आमकां अनुग्रह केले बद्दल हांव देवाक आनी आमगेले समस्त गुरुवर्यांक कोटी कोटी नमन करता. अनेक पटी गुरू चरणाक वंदन करताच्या मुखेल गुरुवंदनाचे 2 उत्तर समाप्त करता. आमगेले अध्यक्ष श्री नरेंद्र वासुदेव कामत हांकां स्वागत अत्यंत अर्थपूर्ण रितीन तांणी केले बद्दल तांकां विशेष जावन धन्यवाद अर्पण करता. आतां आमकां तांणी सांगिल्ले म्हणकेची आमगेले गुरू परंपरेचे आमगेले गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे गुरू परंपरेचे 20वे स्वामी आशिल्ले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी आज आसा. अशें घेवन तांगेले बद्दलाची एक पद बरयलें आसा. आमकां गोत आसा संत भद्रगिरी अच्युतदास हांगेलें नांव आयकनाशिल्लें कोणू ना, तितले अत्यंत प्रसिद्ध कीर्तनकार आशिल्ले. हांगेले विरचित हे एक पद तांगेले जीवन कशी दैव समर्पित आशिल्लें आनी तांगेले जिवनांत तांगेले कार्यकालांत कशी तांणी आमगेले शिश्य कोटिले उद्धार केले म्हळ्यार संपूर्ण तांगेले पूर्वाश्रमाचे बद्दल बी आसा. संपूर्ण अत्यंत अर्थपूर्ण उत्कृश्ट साहित्य आशिल्लें तसलें हें पद प्रस्तुत करता आसाचे आमगेले समाजाचे बांधव आनी तुमकां पुराय लोकांक ताजी प्रती बी दिली आसा. तुमी बी ताका साथ दिवका म्हणून तुमगेले विनंती करता. हाका तांणी हार्मोनियम साथ दितले श्री हरिश्चंद्र, तबला साथ दितले मंजुनाथ कामत आनी वैजय भंडारकर. शास्त्रज्ञो यो निरोदनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्.
वृंदावनस्थ श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यालय तांकां समर्पित जावन आशिल्लें तसलें असले एक पद आनी विरचित रचन केलें तसलें संत भद्रगिरी अच्युतदास हांकां आमकां सर्वाल वतीन एक फावटी धन्यवाद अर्पण करता. तशीच आमकां सर्वांक हें एक पद म्हणच्याक एक अवकाश मेळ्ळा. आमगे सर्वांक जिवनां धन्य जालें ह्या टायमार म्हूण सांगून देवालाक बी हाजे बद्दल हांव बरें धन्यता पूर्वक आमी आशय व्यक्त करताची. आतां मुखार आतां आमगे परमपूज्य गुरुवर्याले पाद्य पूज्य जातले आमगेले 10 जाणां वतीन. फाल्याक रात्री 9 गंट्यार श्री रघुनंदन भट हांगेले भक्ती संगीताचे कार्यक्रम आसा. सर्व लोकांना उपस्थित होऊन सहकार दिवका म्हणून विनंती करता. तशीच 24 तारखेक सांगले ब्रस्तार दिवस येता. ब्रस्तार दिवस 24 तारखेक भार्गवीस उडुपी तांगेले भक्ती संगीत नृत्य इत्यादी वेरायटी तांगेले आयटम्स आसाचे. आमी गोतच तांगेले एक पट पळयले आमी लास्ट टायम भारी छंद प्रस्तुत करतात आनी एकदम ट्रेंड कलाविद आसाचे तांणी. तांगे त्या कार्यक्रमाक बी सर्व लोकांना उरका म्हणून सांगून विनंती करता. श्रयामो वयं श्रीन्दिराकान्ततीर्थान् स्मितज्योत्स्नयेन्दुकृतास्याम्बुजातान् यतीन्द्रान् महातीर्थयात्रान् कृतार्थाः यदङ्ग्रभ्य सन्दर्शनाप्त्या समस्ताः नमामोऽधुना श्रेयसे चित्कबन्धम् मुनीन्द्रेन्दिराकान्ततीर्थाख्य सिन्धुम् सुशान्त्यादिरत्नं ससद्वाक्यरङ्गम् सदन्द्योन्मुखेन्दु सुविद्यापगाङ्गम् भजामो भवव्याधिभङ्गाय भानुम् विरेक्तीन्दिराकान्ततीर्थाभिधानम् धराचारिणं रत्तमोनाशशीलम् श्रितस्वान्तनेत्राब्ज सन्तोषमूलम् पिबामात्रवाक्यो मुदीं तां मदन्दाम् समेतीन्दिराकान्ततीर्थाख्यलेन्दुम् द्विजन्मात्राण्याश्रितानन्तमेनम् ययास्मान्मनत्तापहानि समानम् शुभेन्दीन्दिराकान्ततीर्थाख्यमेघः सुशान्त्राब्जुलोब्धेब्ज संविज्जलौघः हरिप्रेरितो धीरनादोऽस्तु नोद्यः स्मितेरं मदो भक्तकेको गृहृद्यः करोत्वीन्दिराकान्ततीर्थाभिधानम् सरोज्ञानवार्यश्रमाक्षिमीनम् अरारोगुणक्रं महाक्षेत्रयानम् करस्याङ्घ्रिपद्मं विजयसेव्यमानम् अलोलेन्दिराकान्ततीर्थेन्द्रशालः सुभक्त्यालवालो विरक्त्याद्यमूलः क्षमत्वाक्ष्यवैकैकभूयास्पृशस्यः प्रमातो सुगो नोऽमृतोत्कृष्टसस्यः मठेशीन्दिराकान्ततीर्था परेऽपि स्मितानस्य माठेशमध्या परेऽपि श्रितानि प्रधानानि वश्चिद्विरक्ति
क्षमा शांति दान्ति दया भक्ति इति श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थानाम् इष्टकमष्टकमिदं तच्शिष्य कुमटा नारायणाचार्येण निर्मितं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. अत्यंत सुश्राव्य जावंगेनो श्रीमद इंदिराकांत स्वामी तीर्थालय स्वाम्यालय एक स्तुती केली तसले समस्त वैदिक वृंदाक धन्यवाद. आता पाद्यपूजा चलतस. श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाड़ी ज्योतम मठाधीश की. आज गेले पर्तगाळी मठाचे एक शिष्यवर्गाक अत्यंत संतोषाचे एक पर्वकाल हे चलता असा कित्याक म्हळ्यार 550 550 वर्ष जाले आमगेले मठ स्थापन जावंगेनो. ताजे बदल हे जो समज एक वर्ष जावंगेन आमगे रामनाम बी चलता असा. असल एक पर्वकालाचेर आमगेले अष्टदिनात्मक हे वास्तव्य महोत्सवाचे संदर्भार आमगेले हे गुरुवंदना कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जावंक न्हू एक 2 उतर उलोवपाक म्हण सांगून आमगेले 10 जणांचे उपाध्यक्ष श्री मुरलीधर शानबाग हांगेले हांव विनंती करता. कुलदेव श्री रामनाथ दामोदर तशी आराध्यदेव श्री रामचंद्र वेंकटरमणाक वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सहित वृंदावनस्थ सर्व स्वामी चरण वंदन करून आज आमगेले व्यासपीठारी विराजमान जावन आशिल्ले तसले दिव्य तेजोवंत परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी चरणाक नमस्कार करून हांगा वेदिकेर आशिल्ले वैदिकांक महनीयांक तशी म्हालगड्यांक सर्व बंधू भगिन्यांक नमस्कार करता. आयच्या गुरुवंदनाक एक 2 प्रास्ताविक उतरूचे प्रयत्न करता. आयचे आमगेले स्वाम्याना म्हणटा तशी एक होन्नावर आमगे समाजाचे एक भाग्य ते म्हळ्यार इंदिराकांत स्वाम्याले पुण्यतिथी वेळार हो एक सुयोग आमकां मेळ्ळो आसा. स्वामी केन्ना म्हणटाची देह शुद्धी करच्याक कसली एक वस्त आसा शाबुनकी शॅम्पूकी आसा तशी वस्तू कार शुद्ध करच्याक व्यवस्था आसा. प्रत्येक खंयची आमी शुद्ध करचे ताका एक वस्त आसा. जाल्यार मन शुद्ध करताले कसं करका म्हणटना स्वाम्यान सांगले म्हालगड्याले गुरुवराले चरित्रेचे पठण करका मनन करका श्रवण करका म्हणून सांग तशें ना आज आमकां कसं भाग्य पळया. आतां आमी स्वाम्याले आशिर्वचन आयकुचें आसाची ताचे पयले गुरुस्थितीन तूं
इंदिराकांत स्वामी तीर्थ स्वाम्याले गुरुस्तुती आमी आयकले. तशीच हे भाग्य कोणा मेळका तांकां मेळका. म्हळ्यार रामदेव देवाल मनांत कोणाक एक मेळचें आसा तांकां मेळचें ओट लोकांक मेळना. आमगेलें भाग्य म्हळ्यार स्वाम्याले एक कार्यक्रम ठरचे आशिल्लो जे ठरिल्लो ना ते आमकां भाग्य म्हळ्यार देवाल मनांत आमकां होनावर कार्यक्रम मेळचें आसता तें भाग्य. आनी काली स्वाम्यान तांगे प्रवचनांत उद्गार केलो हे प्रथमता आनी प्रथमता जावन उरतलें म्हूण सांगून तुमकां काल तांणी आमकां सांगिल्लें आसा. आतां गुरुवंदना कार्यक्रम म्हळ्यार आमी एक पादपूज केली, तुमी सर्व लोकांना कार्यकर्पण केले. हे एक सांकेतीक जावन जाल्यार गुरुवंदन म्हळ्यार कसं जालें, आज आमी शिक्षण शिकून मुखारी उन्नती पावना फुडें एक 10th की एक मीट म्हणून कोण गुरूक वंदन करता. कित्याक आमकां तांकां मार्ग दाखयला, आमकां मुखार वचचे एक मार्ग दाखयला म्हूण सांगून. तशीच हे परंपरेचे सर्व स्वाम्यान खंयचेची एक स्वामी पासून एक स्वामी तेजवंत तशें समाजाची तवळी संतून सांगिल्ले बरी एक उन्नतीक पावयल्ले आसा. तातूंची इंदिराकांत स्वाम्याले विशयान सांगता म्हळ्यार ताणें अत्यंत परंपरेचे प्रखांड पंडित विद्वत आशिल्ले स्वामी आनी तांणी म्हणलें कसले एक जाता आनी मस्तान परिवर्तन हाडलें म्हणलें आमी आयकलें. बाग स्वाम्याल बी गुरुस्तुतींत परंपरे गुरुस्तुती म्हण केल्यार आमकां तांगेले एक पांडित दिसून येता. जाल्यार हांगा एक हांव स्मरण करता म्हळ्यार आमगेले कारकिर्दींत पळयलें तशें विद्याधिराज स्वाम्याले एक तांगे समाजाल कळकळी बदल एक 2 उतरां हांव सांगूंक. कित्याक म्हळ्यार म्हगे लेखना आमी एक 2 विशया खातीर विद्याधिराज स्वाम्याक आमगे GSP समाजाची सूर्यचंद्र उर पसूनच एक आभार जावन उरता. तशीच कित्याक म्हळ्यार तुमकां गोत आसा स्वाम्यान पिठार बसना फुडें तांगेली एक ध्येय स्थिती कशी जाली, कशी तांकां डॉक्टरान सांगिल्लें जाल्यार कशी तांणे ते बाकी वर्सांत कशी एक आमगे समाजाक उज्वल भविश्य हाडयलें म्हणल्यार आमगे दोळ्या येद्र आसा. आज आमकां एक तरी मात्या अवसळ उरले रे दुसऱ्यान कशें उलयलें आमी फाल्यां पळोवया रे आतां कितें तें म्हणटा. एक हांगा कुमटाना भटकळ वचून आयले रे सांजे टायर्ड म्हणटाय जाल्यार तांगेले तसले एक ध्येय परिस्थिती एके पंतांनी तांकां आमी गेले तेन्ना एक मनांत फुल्ल बेजार येयलें तें सांगचें आशिल्लें बोटां तुदी तुल्या मात्या शिरवरे आमकां कणकणताची म्हूण सांगून. केन्ना हांगा मालगड्या बी बशिल्लो गोत आसा, केन्ना केन्ना तांकां मस्ती जालें तेन्ना तांणी एक उद्गार करचें आशिल्लो. तसो लोक समाजा संघटन केलें म्हळ्यार आज तांगेलो एक विचार आशिल्लो आज आमगे समाज उन्नती येवकावे आमगे मठ मंदिर उबारपाची म्हूण सांगून मठ मंदिर सुस्थितीर उरपाची म्हूण सांगून तांणी केली. मेन उद्देश तोचीच प्रत्येक पळय स्वाम्याल कालकिर्दीन जालें तितले मठ मंदिराचे जिर्णोद्धार आनी प्रतिश्ठापना अशें जाल्लें खंय आमकां चड दिसून येना. म्हळ्यार तांगेले एक आज आमगेले खंय युनिट उरतली ते समाज केंद्रीक जागो पण आज आमगे देवस्थान ना जाल्यार आमगे युनिट खंय आशिल्ले आतां होनावर पूण आमी मेळत उरतात. वडाळा आसले बॉम्बे आसले व्हड शहरांत लोकांले कनेक्टिविटी आसा म्हणटा वडाळा राम मंदिरान निमद अशें तें मनाक घेवन ताणें एक सांजनात पळय आमी पंचग्रामां पळयतात खंयचे रितीन वैभवान दिवस चलत आसाची खंय खंय कितकी वाज्य आशिल्ले देवाले आज ती दुसरे कडेन गेल्ली मठ परतगाळी इतलें न्ही म्हाका मस्त इतलें झंझाट आशिल्लें तांकां. तेन्ना केन्ना आमी म्हणचें हें पळय झंझाट आमगेल्या काय एंड जावं करे हे आनी मुखार सम्याक आनी हें उरचें ना पण त्या उरलें दुसऱ्यांचो विचार करचें जायना तें जिवन आमगेलें तंत गेलें म्हणटा आशिल्लें तितलें ताणें व्याज प्रयत्न करून एक मठाचें आर्थीक जावन समर्थ केल्लें आसा तें कोणा लागीं शक्य ना. तसलें एक तांगें तपोसिद्धी आशिल्लें आनी प्रति एक परंपरेन केल्ले सामेल ओट्टू लोकांले तेचे एक ती ज्यो कल्पवास पळो नाजाल्यार दंडकी यात्रा ही ओट्टू ताणें केल्या ताजे बरशी ती केल्या ताजे बरें संचार करून संघटन केलें. आनी आनेक व्हड म्हळ्यार असले एक वैट ड्युरे आमकां दिवंक गेलें हें आमगेलें व्हड भाग्य. हें आमी केन्ना तांकां स्मरण करता तसलें इतले सान वयार ते गुरूल एक कसलो एक आशिर्वाद तो कशी तयार जाल्याची कशी जाताची आमकां कळना. एक म्हणटाची पिठा एक शक्ती आसा म्हूण सांगून ती खंडीत आमकां दिसता म्हालगड म्हणटा आशिल्लें
ती पिठा एक शक्त आसा मस्त लागी वच नाकाची सोम्याल कसले रागणी पडचे ना म्हूण सांगून ती दिसून येता की ते दैवदत्त म्हण कोडुगे म्हणटा पळय तशी ते देवाना ते केलें की नाजाल्यार हे प्रायारी असल होडोट दिसचे ना कोण कोणाका एक विचार करचे जायना तसले प्रथम पंत थंय आमगेले हे विद्याधिराज सोम्याल पुण्यतिथी बसून पिठार बसून 1 वर्स जालें तेन्ना म्हूण विजृंभणेन कोर न्हू आमगेले एक JSP समाज पर्तगाळी मठाची हे बावटो एकदम उन्नत व्हेलो ताजे नंतर कितले ते एक इडी एक आमकां म्हळ्यार एक दीस तशें जालें म्हळ्यार तांगेर हांत प्रवचनांतू प्रथम प्रवचनांतू तेच सांगलें हे समाज आमगे समाज म्हणले करून आमी करताची आनी मधु प्रचार करताची म्हणून समाजा बद्दल एकच चिंता ना कसं असतं का प्रत्येकाला इतोड तावळे सांगलें इतोड कन्स्ट्रक्शन जायत आसा ते स्वाम्याल खंयचे रूमार रेनोवेशन आसलें की स्वामीच बसून येता आसा की कसं करता आसाची ना दुसरे जावं का नवीन जावं का पयले नाका म्हूण करत आसावे ना समाजा खातीर कित्याक म्हळ्यार विधी मेळका आमगे समाज मधु परंपरेचे प्रचार जावं का मस्तीतलो आलोचना आसाच तशे खातीर तांणी करत आसाची आनी इतलो तांगेलो विश्वास म्हळ्यार म्हाका याद येता आमगेले स्वाम्याले गच्ची जाल्याची तेन्ना कोविडा टायमू आमी मोठू गेल्याची पण मस्त लोक कित्याक आयकनाशी येवचे ना म्हळ्यार गेल्याची तेन्ना पुतणान वचून स्वाम्यान सांगलें स्वामी मस्त लोक आयल्याची कोण वत नाशी बसल्याची स्वाम्यान सांगलें तेन्ना वताची नाजाल्यार ते पूर्ण हाक राबताची म्हूण सांगून स्वाम्याले सांगलें तेन्ना स्वाम्यान एक उतर सांगलें तांगे घर तान न्हेयल्याची आमी कोण वच म्हणचे का म्हूण सांगून म्हळ्यार ते वेळार तसले एक विचार येवका म्हळ्यार कसं सांगचें हांवें तशीच ते पुण्यतिथी वेळार आमगेले एक वॉलंटियर्स मिटींग जालें मिटींग जालें तेन्ना जाल्यार इकडे आमगेले पै मामा जगदीश पैन की दिनेश पैन लक्ष ना आनी आमी स्वाम्याक एक बरें वैज्रमण करता म्हणून आश्वासन दिताची म्हूण सांगलें इकडे स्वाम्यान कसं म्हणटा का आश्वासन नाका आमकां तुमी करता म्हणून गोत्ता आसून आमी तुमकां सांगलें तुमचेर आमकां विश्वास आसा म्हणून सांगलें म्हळ्यार त्या वेळार 1 वर्स तितलो विश्वास करचे का कशें म्हूण म्हाका कळना म्हळ्यार सांगचे उतर बियानाची आनी पूण हे एक राम नाम जप आज तुमकां चलत आसा राम नाम आमगेले बरे तरेन चलत आसा तुका ताजे आमकां एक हुंसाण कळशी ना जाल्यार भूमंडलांत खंयी जालें नाशिल्लें तशें कोण विचार केला तुमी आमी स्टार्टींग केलें तेन्ना बी आमी ना स्वाम्यान आमकां स्वाम्याले वाक्याक जाता स्वाम्याला संकल्पना जाता करता म्हणून आमी धैर्य म्हणत आशिल्ले जाल्यार मना एक म्हणटा अरे करचे लागेल तेन्ना कळटा हुंसाण कसं म्हणून करचे लागेल तेन्ना कळ्ळें कशें जातलें हें म्हूण सांगून जाल्यार ते वैदीक वर्गान इतलो साथ दिता आसा 1 रुपया तांगेले एक फलाफिशनाची खंय आमगे होन्नावरांत मस्त सहकार आसा थंय प्रश्न ना जाल्यार बाकडे बी सहकार दिता आसा हे खंय आयकलां तुमी नाका रामदेवाल प्रसाद घेनाशी ते रामनाम जप एक शिष्यवर्गार विश्वासाचेर चाल केला हे खंय पळयलें हांवें ना इतोड एक विश्वास करून करता म्हळ्यार कितले ताणें प्रीत दवरला कितलें प्रेम दवरला म्हूण तुमकां आमकां कळटा ताजे प्रेम दवरला म्हणलेच आज हे रामनाम जपाचे जायत आसा हेची आमी गुरुवंदन दिवचे म्हळ्यार हेची स्वाम्याल जो संकल्प केला ते आमी तांचो भाग घेवचे आमगे गुरुवंदना आनी आमी कसले करचे ना आमी रथार हाडचे पुरो नाजाल्यार आमी हांगा व्हड स्टेज करून स्वाम्या बसयल्याची ते आमगे समाधान पयलीं सांगलें आमगे समाधान एक आमगेले खुशी खातीर स्वाम्या खुशी खंयची शिष्यवर कशी येता कशी मेळटा आनी कशी आमी चलताची ओट्टू तरी स्वाम्यान सांगितलें तशें आमगेले बी करचे ना न्ही हांवें येयलें तांतू जाल्यार जालें तितलें म्हणटा स्वाम्यान सांगता कसं जालें इतले का आमी आमगेले शॉर्ट लायफ इतल्यांत आमी ते रागू द्वेशू कितें करचे थंयची विसर्गन वचून हे कंटिन्यू करका म्हूण सांगून ते खरेंची तशें केल्यार मात्र आमगेले समाज बरे तरेन चलतो मुखार वतले अशें हांव म्हळ्यार ओट्टोकाला विनंती कसं की म्हळ्यार आतां राम नाम जपा यो म्हळे भितर तुमी एक तुमकां म्हळ्यार वताय करताची अशें दिसता जाल्यार ताचें फल आतां समजून सांगलें कोण कोण की हे नाशिल्ले करनाशिल्ले आमगे संपर्क देवस्थाना संपर्क येता आसाची आत्ताची एक तुमकां ताजे एफेक्ट म्हणटा परिणाम म्हणटा कळत आसा जाल्यार हाजे दूर परिणाम आनीकच चड आसा तुमी नंतर दिवसांत कळून येतले ते इवन हांगा आमी एक करका म्हूण सांगून होन्नावरान तूं एक बजेट दवरून घेतलें 10 जाणां मिटिंगान म्हळ्यार खर्च जावका न्ही थोडो बियान करकाची थोडो एक जप चड करका आमकां होन्नावरान नांव येवका म्हूण सांगून जाल्यार आज पासून 1 की 2 जपाक आमी 10 जाणां खर्च करचे पुरो जाल्यार प्रत्येक हाका कोण की एक सेवेदार येता करता वता खर्च वरी पडना पळय ते 500 समाल पुण्यतिथी का व्हड प्रमाण करका म्हणून आमी जेवण आनी विजृंभण केलें ताजे वरी खर्च एकल्यान घेतलो म्हळ्यार कसले एक प्रीत दवरून घेतले कसले विश्वास दवरून घेतला समाज आमी शिष्यवर्गान बी कशी एक विचार दवरला म्हणल्यार आमकां दिसून येता इतलेची आज गुरुवंदना म्हळ्यार आमी हे परंपरे सर्व स्वाम्यान तांगेले जिवना गंधा नमून झरून त्याग केला 5.5 वर्स हे नित्यरेन परंपरा चलयल्या म्हळ्यार
आम्ही ते देवालयाक आमगे असल्यान ते जन्मा घाल्याने म्हणल्याक आम्ही अत्यंत विनम्र जावन प्रार्थना दवरका शिवाय आनी कसले आमी करचे जायना. तशीच आनी तुमकां बाकी आनी कसा विशय आतां स्वाम्याले प्रवचन बी जावचें आसा जाल्यार होन्नावर हांव तुमगेले 10 जाणां वतीन तुमगेले विनंती करची म्हळ्यार हे एक समाज म्हणले एक रथ हाका 4 चक्र म्हणून आमी केल्यार एक आडळते मंडळ उरता. जागृत चैतन्य जावन आशिल्ले तसले आमगेले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले 83ನೇ पुण्यतिथी आचरणे निमित्तान आयच्या दिवसाक विशेष जावन होन्नावरांतू तांगेले हे पुण्यतिथी दिवसाक रामनाम जप अभियान तशीच तांगेले पुण्यतिथी आचरण तशीच आत संध्याकालीन समयाचेरी हांगा गुरुवंदना कार्यक्रम असल सर्व ही कार्य आयच्या दिवसाक हांगा घडत आसा. आतां सांगले की होन्नावर पेंटेचें एक भाग्य कित्याक की म्हळ्यार परंपरेंतू अत्यंत महत्वाचे कार्य केलेले तसले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवसाक केन्नाही पर्तगाळींतू वृंदावनांतू ना वृंदावना लागीं थंय पुजा ना जाल्यार थंय इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक गौरव दिवचे हस्तोदक सोडचे इत्यादीक सर्व ही आशिल्ले. किंतु ते ಒಂದು वर्ष पर्तगाळींतू घडता आशिल्ले तसले एक नवीकृत कार्या निमित्तान ಒಂದು वर्ष आमी होन्नावरांतू मोक्काम करता आसाची आनी ते मोक्कामा संदर्भारीची होन्नावर पेंटेक अवकाश मेळ्ळे हे तांगेले भाग्य म्हणून घेवन उठू सांगले. किंतु आमी सांगता ताजे किंता चड आमी केन्नाय दिवेत ना चैत्र कृष्ण सप्तमी आनी खंयचे दिवसय येवेत किंतु 20वे तारीखाकची 20वे पीठाधिपतीले पुण्यतिथी मेळचे हे आनीकची अप्रूप. आज 20 तारीख आनी श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी ते मठ परंपरेचे 20वे मठाधिपती. सो 20वे तारीखाक 20वे मठाधिपतीले स्वामेले पुण्यतिथी आचरण होन्नावरांत घडता आसा. बाकी खंयचे दिवसाक घडील असल्यार अनेक विशय आशिल्लो किंतु 20वे तारीखाकची 20वे पीठाधिपती स्वामेले एक पुण्यतिथी आचरण करचेक मेळ्ळे हे अत्यंत भाग्याचे म्हणून घेवन आमी लेखताची. ते नैशीची आमी आईल तुलेन निर्गमन पर्यंत उटू परंपरेचे स्वामेले एक भावचित्र आशिल्ले तसले मागशी खंयचे दिसता सांपळया ते उट्टू तुमी जर काउंट केल्यार तुमी रायट सायडातून म्हणजे आमगेल रायट सायडातून जर तुमी काउंट केल्यार 18, 19, 20, 21, 22, 23 आनी 24 उट्टू सोमेले आनी उट्टू तारीख तशी मॅच जाता. 18 तारीखाक आयले 25 तारीखाक भायर सरताचे आमी. सो एक तारीखाक एक सोमेले उडगास करता आसले अवकाशू होन्नावर पेंटेक मेळ्ळे. फाल्यां दिवसाक आमगेले परमेश्टी गुरुले याद करीत 21वे स्वामी तदनंतर आमगेले परम गुरु स्वामी 22वे कडे आमगेले गुरु 23वे आनी 7 दिवस 24 स्वामेले तुमी आचरण उडगास करता आसले एक अवकाश मेळ्ळे. सो तसले दिनांकाकची हांगा मोक्काम घडील आसा. त्या निमित्तान आमी सांगले खाली भाग्य न्ही हे परम भाग्य मेळ्ळें म्हणून घेवन आमी लेखा. म्हळ्यार असल योगायोग कायम मेळना. असले योगायोग केलो पंत मेळटा आनी तसले केलो विशयांतू होन्नावरकारांकही सहभाग जावता तसले अवकाशू देवान अनुग्रह केले हे अत्यंत संतोषदायक. सर्व लोकांक गोत आसा आमगेले अत्यंत फेवरेट नंबर म्हळ्यार सर्व लोकांक गोत आसा खंयचे तुमकां गोत आसा 7 नंबर. बट पूर्वाश्रमान नाशिल्ले. पूर्वाश्रमांत आम खंयचे नंबर खंयचे हे ते कसने नाशिल्ले. किंतु मठ आयिल नंतर परंपरे स्वामेले चरित्र ऐकल नंतर कडेर आमकां ते आवड जाले. कडेरी एक नंबर उठू खेळचे हे कशी ते कशी. सो हे उठू कडेर आरंभ जाले. पयले अशें न्ही इतले पूर्वाश्रमा समयाचेर इतले न्ही नाशिल्ले. परंपरेत आयले एक स्वामेले चरित्र आमी आयकले. सो तशीची आमगेले अत्यंत लागींच म्हळ्यार आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वामी. हां आनीकची आमकां आनी अन्य स्वामेलेही आमकां हे आसा
किंतु एक साम्यता एक म्हळ्यार आपुलकी म्हणटा पळय तसले एक म्हणचे म्हळ्यार कितें रे आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यासाची कडेरी एक कोमल स्वभाव आणि मस्तीतलं तांणी दुःख तांडून घेवन समाजा कितेरी परिश्रम केले तसले स्वामी म्हळ्यार 18वे स्वामी श्रीमद पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामी मस्त म्हळ्यार मस्त कोमल स्वभाव मस्त तांणी भाजून घेतले जिवनांतू तांगेले कालकिर्दींतू मस्तीतले तांणी आयकूंक घेवका पळय मस्तीतले विरोध व्यक्त जाले बट खंयचेहीची आईल तसले हे संदर्भारी कसने तांणी हें करनाशिची बरे कोण घेवन पत्र बरोवन घेवन समाजाक एकत्र केले तसले एक व्यक्तिमत्व आमगेले 18वे स्वामी आमगेले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी चवडू आनी म्हळ्यार तांकां मस्त आवड आशिल्लें सान 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 साकरी पोटली बांदून दवरता आशिल्ले ते कित्याक म्हळ्यार तेन्ना अशी फॅन आनी नाशिल्ले तेन्ना ते एक वार घालचेक येता आशिल्ले व्हड एक अशी हे उरता आशिल्ले आनी सकयल बसून घेवन एकल्यान वार घालचे सो असले एक संदर्भ तेन्ना काल आशिल्ले सान सान चवडू येता आशिल्ले घेवन घेवन वार घालचे कडेर थंय वयरी साकरी पोटली कोण घेवन दवरचे आशिल्ले स्वाम्यान कडेरी थोडे समय जाले नंतर त्या चेरडाक साकरी पोटली दिवन घेवन वचचे फाल्यां आनी येवका न्ही ताणें फाल्यां ना जाल्यार कसने दिनाच मारे या म्हळ्यार गेलो साकरी पोटली कितें तरी आनी येवन घेवन वार तरी घालताले अशी ना तात्पर्य बट सान चवडू म्हळ्यार तांकां एक आवड आशिल्ले आनी पर्तगाळी मठांतू एक कबूतर घर म्हूण आशिल्लें हिंदींत तुमी आयकल्लें उरतालें कबूतर घर म्हळ्यार पारिवाळांक राबचे तसले आसले तरे एक पर्तगाळींतू एक खांब आशिल्ले ताजेर एक घर आशिल्लें ते आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान थंय एक बांदील कारण कसन की म्हळ्यार खंयचे एक पक्षी आयल्यार ताका एक खाण मेळका एक प्राणीक एक हे जावका म्हणल्या उद्देशान हांवें केलें आज आमी हांगा येता आसाची हे लायटा वेरीच एक पक्षी येवन घेवन बसले त्यातून आमी वयर पळयत आशिल्ले कित्याक की म्हळ्यार श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक एक प्राणी प्रेम पक्षीचेर एक प्रेम आशिल्लें प्राणीचेर वैकेची एक प्रेम आशिल्लें आनी तांकां जावका आशिल्ले वैकेची एक कबूतर घर तांणी पर्तगाळींत केल्लें आज वैकेची पर्तगाळी मठां आयल्यार थंय 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 तुमकां पारिवळ भोंवच्यांनी मेळटा भौशः आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले आकर्शण त्या पारिवाळांक वैकेच जाता अशी आमकां केलोपंत भास जाता इतले पारिवळ थंय मठाचे प्राकारांतू पळोवचेक मेळटा आतांची मुरलीधर शानबाग तागेले वक्तव्यांतू सांगले की आमगेले शरिराचे कल्मश हे करचेक म्हळ्यार वस्त्र की ना जाल्यार शरीर किंतु मन शुद्धी जावचेक कसने एक वस्तू कोणेही निर्माण केले ना ताका आध्यात्मिक मात्रची तातूंत आमगेले मध्वाचार्याले एक ग्रंथ आसा ते मध्वाचार्याले चरित्र सांगचे तसले ग्रंथ सुमध्व विजय म्हणून तंतू नारायण पंडिताचार्य ताण सांगताना मध्वाचार्याले हे चरित्र हांव कित्याक सांगता सा म्हणून सांगताना तांणी सांगताची किंतु उत्तम श्लोक शिखामणीनां मनोविशुद्धै चरितानुवाद म्हणून सांगतात तांणी नारायण पंडिताचार्याल अभिप्राय कसन की म्हळ्यार आमगेलकिंताची म्हालगड जावन घेन आशिल्ले तसले उत्तम शिखामणी जावन आशिल्ले तसले तांगेले चरित्र सांगले म्हळ्यार मागेल मन परिशुद्ध जाता म्हळ्यार कितें रे त्या निमित्तान हांव मध्वाचार्याले हे चरित्र सांगता म्हणून घेवन तांणी ते श्लोकांत अभिप्राय सांगतात तशी आयच्या दिवसाक बैकेची श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आता मुरलीधर शानबाग ताणे इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला 2 विषय सांगले बाकी आमगेल गुरु आनी आमगेल बद्दल सांगले ताणे किंतु आज ही अत्यंत महत्व बरें जालें ताणें तें सांगलें आसल्यार आमकां मेळनाशिल्लें सांगचेक रिपीट जाता आशिल्लें पुण्य ताणें आमगेल गुरुले आनी आमगेल बद्दल सांगलें सो त्या निमित्तान इंदिराकांत तीर्थ स्वामीले चरित्र कितें सांगता सच की म्हळ्यार आमगेल मन शुद्ध जावं का म्हळ्यार कितें
कित्याक म्हळ्यार आमगेलकिंत अत्यंत म्हालगड जावन गेन आसाची, उत्तम शिखामणी जावन गेन आसाची. तांणी जन्म आयिल्ले 1872 1872 15 जानेवारी 1872 जन्म आयले. आतां मी तुमकां सांगले की आमकां कशी 7 नंबर अत्यंत आवडेचे जाल्ले म्हणून. तांणी जन्म आयिल्ले माघ शुद्ध सप्तमी दिवसाक. माघ शुद्ध सप्तमी दिवसाक. आमी जन्म आयिल्ले आश्विन कृष्ण सप्तमीक. सो थंय सप्तमी मेळे आनी हांगा वैकेची सप्तमी मेळे. तेती तुमकां सांगले आपलुकी अत्यंत लागींची एक साम्यता आमकां मेळटा म्हळ्यार कितें तरी आमकां ते एक मनाक एक बंधन टायप जावन घेवन बशिल्लो आसा. तांणी माघ शुद्ध सप्तमीक जन्म आयले. आमी जन्म आयले आश्विन कृष्ण सप्तमी अर्थात नरक चतुर्दशी दिपावळीचे 7 दिवसां पयले आमगेलो जन्म आयलो. वापस थंय 7 अर्थात दिपावळी परब आरंभ जावचे 7 दिवसां पयले आमगेले आरंभ जाले म्हळ्यार जन्माक आयले आमी. त्या न्हयशीची जन्म समय वैकेची 7 तारीख 7 घंटेक आमगेले जन्म जाले. सो अशी 777 थंय आमकां मॅच जाले. हांगेल माघ शुक्ल सप्तमी कडेन तशी मुखार गेलतना तांगेले वृंदावन जालेले तसल दिवस वैकेची चैत्र कृष्ण सप्तमी थंय वैकेची सप्तमी तिथी आयले. आनी ते चैत्र कृष्ण सप्तमी दिवसाक डेट वैकेची 7 एप्रील 1942 7 एप्रील आशिल्ले. सो वापस थंय 7 आयले. सो अशी उठूची हें करत करत गेलतना त्या वैकेची भटकळाचे स्वामी आमी वैकेची मूल भटकळाचेची. तांगेले पूर्वाश्रमा कुलदेव आमगेल पूर्वाश्रमा कुलदेव दोनी एकची. तांगेल पूर्वाश्रमा गोत्र आमगेल पूर्वाश्रमा गोत्र तेही एकची. सो अशी उठूची मेळ नंतर कडे आमकां दिसलें की आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वामीलो आशिर्वाद आसा म्हणून आमी ते लेखून घेवन कडे त्या दिवसांतल्यान आमी 7 नंबर हे आमगेले नंबर म्हणून आमी घेतले. आनी आमी उठूलोक सप्त सारस्वत म्हणून घेवन आमी सांगताचे. आमकां 7 पंगड आसाचे. त्या निमित्तान आमी सप्त सारस्वत आमकां एक 5 गोत आसा. आमी सासष्टीकर म्हणटाची, भालावलीकर म्हणटाची, तिसवाडीकर म्हणटाची, राजापूरकर म्हणटाची, नाजाल्यार बार्देशकर म्हणटाची अशी 7 पंगड ಒಟ್ಟು 7 पंगड आशिल्ले. ते उठूची सारस्वत समाजाकची संबंध पाविल तसले 7 पंगड आसात. तातूंत सप्त सारस्वत म्हणून सांगता. वापस थंय 7 लागू जाता. कडे आमी जन्म तारीख आमगेली 16 तारीख 1 + 6 वापस 7 जाता. सो अशी उठू हे केलतना कडेर आमी लेखले 7 नंबर गट्टी धरून घेवन उरचे म्हणून कोक्की न्ही समज गेल्यार गट्टी धरून घेवन उरयता म्हळ्यार कितें तरी 7 नंबर आमी फिक्स केले. सो अशी जावन घेवन आमकां 7 नंबर आमकां अत्यंत म्हत्वाचे जाले. त्या निमित्तान असल खंयचे तरी 7 नंबराचे आयल्यार तेन्ना इंदिराकांत तीर्थ स्वामीलो आशिर्वाद आसा म्हळ्यार कितें तरी मुखार वचून सोडचें आनी मातशी मुखार पळोवच ना 7 नंबर आयले न्ही म्हणून. सो अशी एक लगाव आमकां न्ही श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक अत्यंत म्हत्वाचे जावन घेवन आसा. तांणी जन्म आयला आमी सांगले फेब्रुवारी 15 तारीख 1872 तांणी भरणी नक्षत्र मेष राशीचेर तांकां जनन जाल्ले. तांगेले कालमानांतू गूर उच्चेर आशिल्ले अर्थात कर्क राशीचेर गूर आशिल्लो. आनी एक दिकान देवगुरू उच्चार आसा आनी आमगेलो गुरू वैके उच्च पिठाचेर आयिल्लो आसा. म्हळ्यार 2 रितीर उच्च आसा. एक पर्तगाळी मठाचे पिठेचेर उच्च जावन घेवन आशिल्ले तसले गुरू आमकां प्राप्त जाले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी. आनी तांगेले जातकांत वैकेची देवगुरू वैके उच्च जावन घेवन बशिल्लो आसा. हे 2 कारणान आमगेल समाज वैकेची उच्च स्थानार वचून घेवन प्राप्त जाल्लो आसा. सो हे आमी तात्पर्य तांगेले जातकांत परिशीलन करतना तांगेली टिप्पणी पळयतना आमकां पळोवचेक मेळटा. आमगेले परंपरेंतू आतां पळया आमगेले बिगी शिष्य स्विकार केले मस्त कमी थोडे 1 2 4 आसाचे ना म्हणनाचे. एक कडेन अशी ही जाल्लो आसा
की गुरुकिंता शिष्य होड असाचे आमगेल परंपरेंत एक तसल घटना घडील असा जंय गुरुकिंता म्हळ्यार शिष्य गुरुकिंता शिष्य होड असाचे तसल एक संदर्भ एक प्राप्त जाल्लो आसा आमगेले मुर्डेश्वराचे स्वामी ते 16वे स्वामी तांकां तांगेल वयोमान मस्त सान आशिल्लें तांकां इतलें सान आशिल्लें की म्हळ्यार हात बचकूल सान तांगेले हात बचकूल म्हळ्यार तेन्ना वयोमान सान आशिल्लें तांकां फिस्ट म्हणटाच आमी मस्त सान आशिल्लें आमगेले प्रतिम व्हड तांगेले हात बचकूल सान आमगेले वीर विठ्ठला उबारचे जायना तसल संदर्भ म्हळ्यार शिष्य स्वाम्याक वीर विठ्ठलाक रामदेवाक वापस अलंकार करताना काडचे घालचे तितले हात बचकूल सान आशिल्ले तेतकून एक हरशी हास्या म्हणणे शिष्य वर्गान सांगले स्वाम्यानो ते प्रतिम तशी उर आपुडचे नाका म्हणून कडेरी स्वाम्यान सांगले जर आपुडचे नाका जाल्यार आमकां कितें क्षौर केले म्हणून ताणें विचारता आशिल्ले आमी आराम उरत आशिल्ले वे आमी कितें क्षौर केले म्हळ्यार शिष्य स्विकार जाले आनी शिष्य स्विकार जाल्ले नेक्स्ट डे कची आमगेले स्वामी गत जाले सो तसल एक संदर्भ जाल्ले सान वयोमान परतगाळी हाडका हातबोचकुलांत वीर विठ्ठलाक धरच्याक जायना तसल एक संदर्भ आशिल्तना कडेरी उठूची शिष्य वर्गांनी एक प्रार्थना दवरले की स्वाम्यान एक शिष्य नेमक करचे किंतु तेन्ना तांणी आपल्याकिंताची वयोमानान व्हड आशिल्ले तसले एक वटूक तांणी आश्रम दीक्ष दिले आनी आश्रम दीक्ष दिवन घेवन कडेरी अशी परंपरा चल सो असेल एक दृश्टांत आमगेल मठ परंपरेंत मेळटा जंय गुरुन आपणेलकिंता म्हालगडे वयोमानान म्हालगडे आशिल्ले तसले वटूक तांणी शिष्य दिले किंतु स्थानान वयोमानान सान आशिल्ले तसले गुरुची होड दिसताची सो असेल एक संदर्भ एक तुमकां पळोवचें मेळटा तदनंतर लागींच आनी एक संदर्भ म्हळ्यार आमगेले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले मेळटा आतां पळया आमगेले परम गुरू स्वाम्यान वैकेची तांगेले वयोमानाचे 50-60 वर्सारी वयोमानाचे 50 नंतर तांणी आश्रम दीक्ष दिले आमगेले गुरूक कडे आमगेले स्वाम्यान आमकां दीक्ष दिताना तांकां तेन्ना 70 वर्ष आमकां 20 वर्ष आनीक विशय म्हळ्यार ते 20 वर्सारी आमी 20 वर्ष परतगाळ आमी बेळगांवांत आशिल्ले करेक्ट आमी बेळगांवांत वास केल्ले 20 वर्ष त्या वैकेची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले संख्येक मॅच जाता सो असले प्रत्येक विशय कळतना आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वामी खंय ना जाल्यार खंय एक लिंक आमकां पळोवचेक मेळटा सो तशीच आमगेल गुरून आमकां दीक्ष दिताना तांकां 70 वर्ष आनी आमकां तेन्ना 20 वर्ष ना 72 आनी आमकां 22 50 वर्षाचें अंतर आमकां न्ही स्वाम्याक सो इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तशी न्ही 1872 तांगेलो जन्म जाले 1886 अर्थात वैशाख शुक्ल दशमी दिवसाक 14 वर्ष आसतना तांकां आश्रम दीक्ष मेळ्ळे 19वे स्वाम्यान जे होन्नावर गांवचे गुरू जावन आशिल्ले पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यांनी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक तांगेले 14वे वर्साकची तांकां आश्रम दीक्ष दिले ते जाल्ले 6 वर्षान तांणी पिटेर आयले 1886 तांणी आश्रम दीक्षा स्विकार केले आनी 1892 आषाढ कृष्ण तृतीया दिवसाक तांणी पिठेचेर आयले म्हळ्यार श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 20वे पिठाधिपती जावन गेनू तांणी पर्तगाळी मठांतू तांणी गुरुपीठारोहण केलेले तसल दिवस तदनंतर खाली 4 वर्षां भितरी पिठारोहण जाल्ले 4 वर्षां भितरी तांणी प्रथम शिष्य तांणी स्विकार केले तेन्ना आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक खाली 24 वर्ष मात्र खाली 24 वर्सारी तांणी अनेक स्वाम्याक तांणी शिष्य घेतले किंतु देवाले कसं विचार आशिल की नाजे देवाल संकल्प कसं नाशिल की गोतना व्यासराय आचार्य चिक्कनकोड गांवचे ते आजानुबाहू तांणी आशिल्ले आनी त्या स्वाम्याक तांणी आश्रम दीक्षा दिवन नरहरी तीर्थ म्हणून घेवन तांकां नामाभिधान केले
आणि खाली 18 महिने मात्र गुरुवट उरलते, खाली 18 मंथ्स. तांका वैशाख मासांतूची तांक वैकेची वैशाख शुद्ध पौर्णिमे दिवसाक तांकां आश्रम जाले आणि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी दिवसाक नेक्स्ट वर्साचे मार्गशीर्ष मासाचे कृष्ण षष्ठी दिवसाक तांगेले वृंदावन जाले. अर्थात गुरुल यद्राकची शिष्याले वृंदावन पळोवच तसले एक संदर्भ आयलो. अत्यंत दुःखदायक, अत्यंत क्लेशदायक. तांकां मना दिसले की आमी रामदेवाले एक प्रसाद घेतले, इतल्यानी केले, आजानुबाहू उठूची पळोवंक गेलो, मस्त तांणी हें केलें. किंतु खंयचे प्रयत्न केल्यार वैकेची तांगेल शिष्यांक तांगेल येदूर तांकां गत जावचे ते मस्त तांकां म्हळ्यार मस्त मना लागले. तांकां मस्त म्हळ्यार मस्त मना लागून घेतले. म्हळ्यार एक गुरू येद्राकची एक शिष्य गत जावचे म्हळ्यार ते अत्यंत दुःखदायक. सो तसले दुःखदायक स्थितीन तूं आसतना वैकेची स्वाम्यान समाजा बद्दल आलोचन करचे मात्र ताणें हें केलां. त्या निमित्तान आमी तांगेल गुरुवंदना करका. इतलें कश्टार आसून इतलें दुःख, पयलेची घर त्याग करूंक येनायले, संबंध त्याग करूंक येनायले, आपल्या जीवनांत करचे तसले सर्व ही संकल्प त्याग करूंक येवन मठाक आयले. मठाक येवन गेनू एक शिष्यांक तांणी शिष्य स्वीकार करूंक गेनू त्या शिष्यांक मुखारी बरे एक अवकाश करूंक येवन दिवका म्हणून प्रयत्न करत आसतना त्या शिष्य वैकेची गुरू लेद्राक तांणी वैकेची गत जाले. एक दिकान समाजू, एक दिकान हे इतल्यानी मनान तूं व्यथा दवरून घेवन समाजा बद्दल काळजी दवरून घेवन मुखार वचत 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 आनी 10 वर्सांना 14 वर्सारी आश्रम दिक्षा, 24 वर्सारी अनेक स्वाम्याक आश्रम दीक्षा दिले. ताजी 10 वर्ष तोणे चिक्के स्वामे चड कोणा लेगीत हे करनाशिची, म्हळ्यार तांकां मस्त एक मना खाता आशिल्लें की आमगेले द्राक शिश्य गेले, आमगेले द्राक शिश्य गेले म्हणून मस्त तांगे मना खाता आशिल्लें. कडे उठू शिश्य वर्गान मेळ घेनू वापस स्वामे लेगीत एक प्रार्थना केले की वापस एक स्वाम्यान शिश्य घेवचे. तेन्ना तांकां 34 वर्ष, तेन्ना तांकां 34 वर्ष. 14री आश्रम दीक्षा तांणी स्वता आश्रम दीक्षा घेतले. 24चेरी अनेक शिष्यांक आश्रम दीक्षा दिले. 34चेरी अनेक द्वितीय शिष्याक आश्रम दीक्षा दिले. म्हळ्यार 14, 24 आनी 34 34क एक 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 10 वर्साक एक 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 कार्य घडले. ते 34ने वर्सारी तांणी आमगेलेची पर्तगाळी मठा लागीं आशिल्ले तसले नारायण आचार्य तांकां तांणी आश्रम दीक्षा दिवन घेवन आमगेले परमेश्टी गुरू जावन घेवन आमकां हें जालें. तांगेलें नांव आमी घेवचें जायना, कित्याक म्हळ्यार गुरू, परम गुरू आनी परमेश्टी गुरू हे 3 स्वामेले नांव डायरेक्ट सांगचे उरना. कशी ग्रहस्थ धर्मान तूं कशी उरतकी म्हळ्यार बामणान बायलेलें नांव घेवचें जायना आनी बायलीन बामणां नांव घेवचें जायना. तातूंत बामूण केन्नाय सांगता हगो म्हूण घेवन अशी संबोधन करता, तुमी आयकलां उरतले. आनी बायल केन्नाय दादल्यांक आयकले म्हूण घेवन अशी म्हूण घेवन तुमी वेव्हार करताच. कित्याक की म्हळ्यार बायलान बामणां नांव घेवचें जायना आनी बामणान डायरेक्ट बायलेलें नांव घेवचें न्हय म्हळ्यार कितें. त्या निमित्तान आज वैकेची चेल्ल्याक नामकरण करतना आज्याल नांव दवरल्यार वैकेची ताका आपोवचें दुसरें नांवान. आजीन आपणेले बापस म्हळ्यार आजीन आज्याल नांव घेवचें म्हळ्यार बामणाल नांव घेवचें जायना. नातवाक दवरलें, आज्याल नांव नातवाक दवरलें, आजी ना बट आजी आसा तेन्ना ती आसा पळय दुसरें नांव एक दवरताच. घरा आपूचें एक नांव कडे व्यावहारीक एक नांव. आज वैकेची तशी एक प्रथा आमगेल्यान तसा. तशीची गुरू परंपरेन तशीची गुरूल नांव, परम गुरूल नांव, परमेश्टी गुरूल नांव डायरेक्ट जावन घेवचें जायना. तातूंत आमी परमेश्टी गुरू म्हळ्यार तुमी लेखचे काडना. आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वामी बाकी 20 स्वाम्याल नांव घेवचें जाता, किंतु बाकी 3 स्वाम्याल नांव डायरेक्ट आमकां घेवचेक अवकाश मेळना. हे एक परंपरेची एक रिती, अशी एक गौरव दिवची तसला. आज खंय गेल्यार विचारल्यार वयक डायरेक्ट सांगताची मागीर बामणाल नांव कसं नाही कितें स्वाम्यान विचारचे पयले तांणी उठून सांगताची. बट हे एक परिपाठ म्हालगड स्वाम्याल कालांत तूं नाजाल्यार आतां कालांत पैकी आसाची. केलो लोक पालन करताचे, केलो लोक पालन करनाच. आतां डायरेक्ट नांव सांगताचे. सो असल एक परिस्थिती आयज कालमानांत आमी पळोवचेक मेळटा.
सो अशी 14, 24 आणि 34 34 वर्षारी एक 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 स्वाम्याक 2 स्वाम्याक त्यांनी शिष्य दिले. द्वितीय शिष्य म्हणजे आमगेले परमेष्ठी गुरुवर्य स्वाम्या तानी वैकेची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याल ಒಟ್ಟು लागी 36 वर्ष शिष्य जावन घेन त्यांनी सेव केले. 1-2 वर्षनी 36 वर्ष इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याल ಒಟ್ಟು ಊರ್ಗೆನು तांगेल सर्वही कार्य तांक करूसून दिले. किंतु तांनी पीटेरी तांक मिळेल 11 महिने मात्र. गुरुल ಒಟ್ಟು 36 वर्ष उरले किंतु पीटेरी खाली 11 महिने 1 वर्ष वैके ना खाली 11 महिने. तदनंतर आमगेल्या परमगुरु स्वाम्या त्यांनी पिठेचे राहिले खाली 11 महिने. आमगेल परमेष्ठी गुरुवर्य स्वाम्याक ते आणि आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्या ते एक भय आशिल्ले. भय म्हणून अशी नाही त्यांनी एक नमन सिंह प्राय ते तांक कोणाले भय ना किंतु एक मनान दिसता आशिल्ले. आता तुम सांगले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्या गत जालिले 11 महिन्याचेरी तांगेल शिष्य गत जाले. सो 11 महिन्या भितरी तांगेल द्वितीय शिष्य गत जाले. सो आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले मनांतू एक भय कसन की म्हळे भय म्हळे त्या रीती भय न्ही की हांगेल आरोग्याचे तांक दिसता आशिल्ले. तांगेल शिष्याले आरोग्याचे तांक दिसता आशिल्ले. मस्त आरोग्यांतू एरुपेरू जाता आसा वेळोवेळी हे जाता आसा. सो ते कितेरी स्वाम्यानं एक तिला पुरुष दान केले. आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्या शिष्या बद्दल कितले काळजी घेता आशिल्ले म्हळ्यार कितें सांगले. ताप आयलो म्हळ्यार आम्रपल्लव शांती करचे. कित्याक म्हळ्यार आम्रपल्लव शांती केल्यार त्यांना ज्वर बाधा निवारण जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो तांकां ताप आयलो कडेन आम्रपल्लव शांती करचे. कडेरी मस्त रोग कसकी हे जावन गे न्हू तांकां एक फाटी कसकी एक हे जावन त्रास जाता आशिल्ले. सो त्या निमित्तान स्वाम्यान तिला पुरुष दान केले. तिला पुरुष दान अर्थ कसन की म्हळ्यार एक पुरुषाच्या आकाराक एक तिल म्हळ्यार तुमकां गोत आसा ते तिळाचे एक पुरुषाच्या आकृती करून गे न्हू ताका कितले तिळ लागता तितले तांणी तिला पुरुष दान केले. अर्थात कसने तरी असले म्हळ्यार आमगेल स्वाम्याक कसने तरी ते हे असले ते तिला पुरुष दानाचेरी वच का स्वाम्याक खंयचे रितीर बाद जायना अशें उरका म्हणलें हाजेन स्वाम्यान तिला पुरुष दान केल्लें म्हणलें एक मठ परंपरेंत पळोवचेक एक मेळटा. कितें की म्हळ्यार तांकां दिसता आशिल्लें एक स्वाम्या एक शिष्य आमगेले दराक गत जाले. द्वितीय शिष्याल आरोग्य वैकेची पळयतना तांकां वैके हे दिता द्वितीय शिष्याल वैकेची अशी जावची नाका म्हणून गे न्हू तांगे मनात दिसता आशिल्लें. किंतु देवान तसले कसने हे जालें ना. आनी 11 महिने पयले गुरु स्वामी गत जाले. 11 महिने नंतर म्हळ्यार 1 वर्षा भितरी मठ परंपरेचे 2 पीठाधिपती गत जाले तसले एक पळोवचेक मेळटा. सो असले एक संदर्भ मठ परंपरेंत घडले. सो अशी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक हे करचे मेळ्ळे. आतां आमी कितेक तांकां महान म्हणटाची तेजोवंत म्हणटाची कितेक म्हणटा की म्हळ्यार असल आनी घडले. 2 स्वाम्या 2 शिष्य घेवका पडले. एक स्वाम्याला हे जालतना आनीक कसन की म्हळ्यार प्रथम शिष्य श्री नरहरी तीर्थ स्वाम्या गत जाले नंतर मस्त तांकां मनाक बेजार जाले आनी सहज ते की आतां कशी गृहस्थ परंपरेंतू आपल्याल येद्राक आपल्याल चड गेले म्हळ्यार आनी तोही एक 20 वर्षां प्रायार आयला 21 वर्षां प्रायार आयला तेन्ना एक चड गेले म्हळ्यार तुमके कितलेक मनाक बेजार जाता. जीवन नाका कसने नाका एकलो एक पुतू तोही आमगेले येद्राक अशी जाले म्हळ कुडेन एक मनाक धस्क जाता. इतल्यांनी कोर गे न्हू आतां कसं करचें इतलें मनाक दिसता. सो तसलेच एक परिस्थिती आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आशिल्ले. सो तांकां एक कसन दिसता आशिल्लें की म्हळ्यार नरहरी तीर्थ स्वामी प्रथम शिष्य तांणी वेळोवेळी स्वप्न दृश्टांत की वेळोवेळी तांकां अन्न जाय म्हणून गे न्हू ते तांकां एक भास जाता आशिल्लें इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक. कितें म्हळ्यार सान वयोमानाचेरी तांणी गत जाले. खंय की शिष्य आपणाक अन्न जाय म्हणून गे न्हू तांणी हे करता आशिल्ले निमित्तान कडे एक दिवसू
स्वतः अन्न घेवचेची त्याग केले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी. त्या निमित्तानं त्या संदर्भातुलेनं स्वाम्यानं लागी एक 24 वर्षारी त्यांनी गत जाल्ले. 24 वर्षारी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 24 वर्ष आशिल्तना 1 वर्ष म्हळ्यार 25 वर्ष आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला प्राय 25 वर्ष. तेन्ना त्यांनी आमगेले नरहरी तीर्थ स्वामी गत जाले आणि श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले संपूर्ण आयुर्मान 70 वर्ष. संपूर्ण आयुर्मान तांकां 70 वर्ष आशिल्ले. म्हळ्यार लागी प्रथम शिष्य गत जाल्या नंतर 45 वर्ष त्यांनी आमगेले मठ परंपरे पळयल्लो आसा. अर्थात 25 वर्षानंतर त्यांनी 45 वर्ष अन्न त्याग केले. कडेरांनी अन्न त्यांनी ग्रहण केलं ना, खाली त्यांनी शिरा फळाहारूची त्यांनी हे केले. पहिलेची घर त्याग केले, संबंध त्याग केले, वापस हांग आयले, हांग पीठाधिपती जाले. हांग पीठाधिपती जावन घेवन यद्राकच एक शिष्य गत जाले. यद्रा शिष्य गत जाले म्हणून ते दुकारी थंय शिष्य अन्न विचारता म्हणून घेवन वापस ते अन्न त्याग केले. इतले त्याग करत 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 लास्ट त्यांनी अन्न वैकेची त्याग करचे पडेल एक संदर्भ आयलो. आणि पहिलेची एक स्वाम्याक मिळचे एक पंत भिक्षा. संपूर्ण 24 तासांतू त्यांनी अन्न ग्रहण करचे खाली एक पंत. तुम्ही उठू 2-2 पंता. ग्रहस्थांक दनपारा जेवण असा, रात्री जेवण असा, सकाळ वेकेची आहार असा. स्वाम्याक तशी ना. स्वाम्याक मिळचे तसले एकमेव संपूर्ण आहार तांक स्वीकार करचे जाता आशिल्ले म्हळ्यार ते एक भिक्षा. रात्री वैकेची अल्प प्रमाण, सकाळी अंतू मीठ ना काही ना कितें ना. सो असल तरेचे एक आमगेले मठ परंपरेन चोल घेवन आतापर्यंत चलता आसा. कशी की आमी ते चलोवन घेवन व्हरत आसाची मुखार वैके चोलून वच का हेची आमगेले उद्देशू. सो असल एक संदर्भ आसतना ते एकमेव भिक्षा वैकेची स्वाम्यानं त्याग केले. लास्ट त्या निमित्तानं आमी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक शिरा आणि पुरी नैवेद्य करचे कारण ते अन्न त्याग केल्ले उद्देशानची तांकां तांगेले पुण्यतिथी संदर्भारी आमी शिरा नैवेद्य आणि पुरी नैवेद्य करचे कारण कसन की म्हळ्यार त्यांनी अन्न त्याग केल्ले उद्देशान ते फलाहार नैवेद्य करताच. केलो लोकांक गोतना किंतु कारण हेचीच. आज वैकेची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यालेक वचून घेवन जर तुमकां कश्ट आसा ना कसने तोंदर आसा कसने आसल्यार वैके तांगेले ना आमगेले मूल वृंदावनालेक वचून घेवन जर कसने कार्य जाले, संतान भाग्य प्राप्त जाले, आर्थिक समस्या सुदृढ जाले, ना कसने मनांतू घरांतू तोंदर आसा ते निवारण जाले री ते इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनालेक वचून घेवन मुक्काबील दिवसांतू बर जाले री एक शिरा नैवेद्य आणि पुरी नैवेद्य स्वाम्याल चरणांत अर्पण करता म्हणून सांगून आयले री आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्या तागेले सर्व ही कष्ट परिहार केलेले वैके आसा. सो इतले आमगेले त्यातकून आमी आमगेले आशीर्वचन आरंभ करताना जागृत चैतन्य म्हणले सांगिल कारण ते आज वैकेची वृंदावनस्थ जाल्यार वैकेची त्या वृंदावनातुल्यान वैकेची जागृत जावन घेवन आमकां आशीर्वाद करत आसाची. आमी तांकां सांगताना आशिल्लांत व्हड शक्ती जगतांतू आशिल्लांत व्हड शक्ती खंयची आसा. सायन्स टिपिकली सायन्स लँग्वेजार सांगता जाल्यार तुमी सांगताच कसं म्हळ्यार न्यूक्लियर पॉवर सांगताची. आशिल्लांतू बॉम्ब आसा, एटॉम बॉम्ब अत्यंत तुमी सांगचे न्यूक्लियर पॉवर तुमकां गोत आसा. हिरोशिमा नागासाकी जापानाचेर कशी हे पडले परिणाम जाले, कशी लोकांचेर प्रभाव पडले, श्वास घेतल्यार वैकेच आरोग्यांतू तोंदर जाता आशिल्ले तसल तरेचे हे आशिल्ले. सो परमाणु शक्ती ताजी कसन एक हे आस की म्हळ्यार न्यूक्लियर पॉवर कसन आस की म्हळ्यार जर तुमी ते भूमिगत घाल्यार वैकेची कसने फाल्यां एक्सप्लोड जाले ना जाल्यार युरेनियम मेळ्ळे ना आनी कसने तरी मेळ्ळे आनी तुमी भूगत भूमी भितरी पूर्ण घाल्यार वैकेची ताजी रेडिएशन मात्र येता उरता. ते तुमी हे करचे जायना. ते खंयकी घाल्यार वैकेची रेडिएशन एक ना जाल्यार एक हाजेन तुमकां येता उरता.
सो तसले परमाणु शक्ती म्हळ्यारी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ म्हणून आमी सांगताच कित्याक की म्हळ्यारी आज तांणी पर्तगाळी मठांतू तांकां आमी वृंदावन जाल्या निमित्तान आमी कसं करता की म्हळ्यारी आमी थंय वृंदावन कशी की म्हळ्यारी आतां ग्रहस्थ परंपरेंत कशी आसा की म्हळ्यारी तांकां स्मशाना व्हरून गे न्हू थंय लासून हें करचें अग्नी हें करचें अग्निस्पर्श दिवन गे न्हू थंय अग्निदाह करचें स्वाम्याकनी तें हें ना स्वाम्याकनी उठूक आसन की म्हळ्यारी थंयची न्हंयचे लागीं हें करून गे न्हू थंय एक भुमींतू एक खंदक निर्माण करून गे न्हू गौरवपूर्वक जावन गे न्हू तांकां आसन पीठ हें तें उठू दवरून गौरवपूर्वक जावन गे न्हू थंय भुमींतू तांकां हें करचें पूर्ण हें करचें उरता असल बाकीचे अग्नीच्यानी कस्सने हें उरना तांकां भूगत करून घेवन उरता त्या निमित्तान आमी सांगलें कशी न्युक्लियर पावर भूगत जाल्यार वेके रेडिएशन येता उरता तशी इंदिराकांत तीर्थ स्वामी पर्तगाळी मठांतू आज तांणी भूगत जावन आसल्यार वेकेच तांगेले आशिर्वाद रुपाचे कसन एक परमाणु विकिरण कसन आसा ते आज वेकेच ही आमकां आशिर्वाद रुपार रक्षण करता आसत त्या निमित्तान आमी तांकां सांगताना तांकां परमाणु शक्ती म्हणून आमी केन्नाही संबोधन करताचे आत्तानी कित्याक महान कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगलें तांकां कसकसाने पळोवका पडलें तांगे लेद्राक कितलें दुख्ख जालें इतलें आसल्यार वैकेची समाजा खातीर तांणी हें केलें खाली 19 वर्ष आशिल्लीं तांणी व्हड प्रकरण जालें व्हड प्रकरण म्हळ्यार 14 वर्ष 14 वर्सार तांकां आश्रम दीक्षा जाले तांकां 21 वर्ष 21 वर्सार व्हड एक निर्णय घेतले व्हड एक निर्णय घेतला कसन निर्णय की म्हळ्यार त्यांनी एक एकी बेकी म्हळ्यार व्हड प्रकरण जालें भौशा गोत्तस की ना की गोवांत व्हड जालें तें एकी बेकी प्रकरण म्हामाय कामतिले व्हड प्रकरण जाल्लें ते कुटुंबाक आनी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यालो मस्तीतले हे जालें ताजें व्हड प्रकरण जालें सो त्या प्रकरणाक स्वाम्यान एक असल निर्णय दिले आज संपूर्ण समाज वट्ट जाले खाली 21 वर्ष तेन्ना तांणी पिठेर येताना 21 वर्ष तांकां तसल पिठेर आयिलतना इतलो व्हड एक निर्णय स्वाम्यान त्या प्रकरणाक तेन्ना एकी बेकी प्रकरण जालें व्हड प्रकरण जालें धुपकार प्रकरण म्हणून अनेक जाले सो प्रति एक प्रकरणाक स्वाम्यानाची मुखार सुन गे न्हू तेन्ना हें केलें त्या न्हंयशीची इतलें दुख्ख हें तेणी जालतना परदेश गमन विचाराची वैकेची शुद्धीकरण करचें तसले प्रस्ताव हाडील म्हळ्यार ते आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानाची म्हळ्यार इतले घडले येद्राक शिष्य हें गेल्लो आसा एक दिकान अन्न त्याग केल्लो आसा इतलें असल्यार वैकेची समाजांत खंयच प्रकरण आयले प्रति एक हक्का स्वाम्यानाची परिहार करून गे न्हू आमकां अवकाश करून घेवन दिले परदेश गमन विचार तुम गोत्त सुरताले तेन्ना कालांतू जर तो परदेश गमन केलें अर्थात समुद्र दांटून गे न्हू तो दुसरे कडेन गेल्लो म्हळ्यार विदेशाक गेल्लो म्हळ्यार वापस तो स्वदेशी आयले नंतर ताका समाजा भितर प्रवेश घेनाशिल्ले अर्थात बहिष्कार करता आशिल्ले बहिष्कार म्हळ्यार अशी बहिष्कार आशिल्ली की म्हळ्यार की लोकांन तागेले घरा वचचेक जायना आनी ताका कोणेही आमंत्रण दिवचेक जायना म्हळ्यार एक नंबर कोविडांत क्वॉरंटायन करून घाल पळय तसल ना म्हणून परिस्थिती आवडता आशिल्ले तुमकां कोविडांत क्वॉरंटायन 14 दिवस खाली कोणाले संपर्कांत येवचे ना हे ना ते मोबायल एक मेळटा आशिल्ले त्या निमित्तान थोडे वांतले ते मोबायल वयके ना जाले आशिल्ले असले रे जाल्यार तो थंयची आनी 14 दिवस क्वॉरंटायन 14व्या दिवसा नंतर धारवाड घालका आशिल्ले म्हळ्यार मेंटल जावचे तशें म्हळ्यार इतले परिस्थिती सो असलेची एक संदर्भ तुमकां थोडे कळ कांबळे असेल सांगका पडटा आमकां म्हळ्यार इतले एक बहिष्कार पद्दती तेन्ना आशिल्ले अर्थात लोकांक तागेले घरांत तूं वचचे ना आनी ताका खंयचेही कार्यक्रमांतू ताका प्रवेश ना भटमामा आपूण गे न्हू कसने करता म्हणून जाल्यार भटमामाक वैकेची पत्र रायस पत्र तागेले घरांत वचून खंयचे रितीरी शुभ शोभनादी कर्मांतू प्रवेश घेवचे ना म्हळ्यार समाजांतुल्यानच ताका भायर घालील तशी जाता आशिल्ली एक ताणें परदेश गमन विचार केल्ले जाल्यार ताका समाजांतुल्यानच ताका तो एकलो बाकी फुल्ल समाज पंक्ती भोजनांत वैकेची सहभाग ना आतां तुमी कशी बशील आसाची तशी ताका प्रवेश मेळनाशिल्ले जर तसल कसाने तरी केलेलं आशिल्लें असल्यार
त्यांना इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान आलोचन कोरंगेनो अशी जल म्हळ्यारी आमगेल उटू परंपरेचे आमगेल उटू लोकवैक्याची अशीची विंगड 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 जावन समाज भेतून वता म्हणले उद्देशान स्वाम्यान कडेरी त्याने हे कोरंगेनो 1905 1905 त्यांनी हे एक प्रस्ताव हाडले 1905 प्रस्ताव हाडले की परदेश गमन केले लोकांक शुद्धी करच्याक अवकाश आसा आणि शुद्धी करून वापस तांकां आमगेल समाजांत घेवचे जाता म्हणून घेवन स्वाम्यान एक प्रस्ताव केले किंतु तांगेल प्रस्ताव एक व्यक्तीक केले तो शिर्शीच आशिल्लो आनी ताका स्वाम्यान शुद्धी केले उठूची व्यवस्था केले किंतु समाज एक्सेप्ट केले ना समाजान एक्सेप्ट केला 1905 केन्ना त्या व्यक्तीक तो बॅरिस्टर इन लॉ आणि तो लंडनांत शिक्षक कितेरी एडवोकेट शिक्षक कितेरी तो थंय गेल्लो आणि तो बॅरिस्टर इन लॉ जावन घेवन तो वापस आयलो आणि तेन्ना लोकांन ताका भायर हे केले तेन्ना ताणें स्वाम्याक हे केलतना स्वाम्यान ताका एक प्रस्ताव कोर घेवन आणि तांगेल मनांत आशिल्लें तशें ताणें प्रस्ताव केलो ना जे पुराणांतू शास्त्रांतू जे एक योग्य पद्धती आसा ताका समजावन घेवन तांणी हे एक विचार हाडले म्हळ्यार शास्त्रबद्ध जावन घेवन आसले अशास्त्र खंयचें केलें ना शास्त्रा विरुद्ध जावन घेवन खंयचें ही आचरण इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन प्रस्ताव केला जे शास्त्रांतू आसा त्या शास्त्राक समजावन घेवनूची तांणी एक प्रस्ताव दवरले उठू केले पंक्ती भोजना बसकार शिलेरी उठू लोक उठून गेले आणि ताका कितें म्हळ्यार लोकांनी एक्सेप्ट आनीक केलें नाशिल्लें कडेन स्वाम्यान अडना लोक एक्सेप्ट करना जाल्यार वय स्वाम्यान त्या व्यक्तीक हाडूसून घेवन मठ परंपरे मठ परिवारांतू ब्राह्मण भोजन आनी करता न्ही ते ब्राह्मण भोजन पंक्तीन ताका बसून घेवन तांगेल वटू तांकां जेवण करूसून घेवन ताका न्याय करूसून दिलो स्वाम्यान म्हळ्यार इतलें धैर्य समाजा विरुद्ध केल्यार वैकेची समाजाक वैकेची स्वामी हे करून घेवन त्या व्यक्तीक तू शुद्धी जाता खंयचे रितीर हे करनाका म्हणून घेवन ताका मठ परिवारार बसून घेवनूची पंक्ती भोजन करूसून घेवन ताका हे केलें कडेरी त्याची व्यक्ती कडच्यान स्वाम्यान खंयचे व्यक्तीक परिशुद्ध केले खंयचे व्यक्तीक वापस समाजांत घेतले त्याची व्यक्तीक स्वाम्यान एक काम दिलें घे एक काम दिलें कसन की म्हळ्यार आमगेले सांगली 18वे स्वामी कोमल स्वभावी उठू दुःख घेतील तसले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी तांणी वाराणसी सहस्र ब्राह्मण भोजन करका म्हळ्यार कितेरी थंय एक 600 रुपये पयशे दिले केन्ना 18th सेंच्युरी आतां खंयचे 21st सेंच्युरी 250 वर्सां 220 वर्सां खबर आमी सांगचे तेन्ना 600 रुपये रायालेक दवरिले आनी राया कसन सांगिल्लें आमगेले वाराणसी तीर्थक्षेत्र न्ही थंय कोणेय तरी येता उरताची ब्राह्मणांनी उरताची तांकां प्रतिनित्य ब्राह्मण भोजन घडका अन्नछत्र घडका म्हणून घेवन 600 रुपये थंय दवरले त्या रायान 2 की 3 वर्ष चलयले कडेर ना हे दिकान आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी गत जाले तेन्नाची आमी सांगली मस्त विरोधांनी केल्ले त्याची हांतू पद्मनाभ तीर्थ स्वामी त्या विरोधांनी उठू शमन करून घेवन वापस मठा ताब्यान तू कसकसन येवका वापस मठा ताब्यान आयले तशी कडेन इंदिराकांत तीर्थ स्वामी पिठेर आयले आनी तांकां कळ्ळें वाराणसीन तू आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान राया लेगी 600 रुपये दवरिले सहस्र ब्राह्मणांनी भोजन करका म्हणून तो रायान एक 2-3 वर्ष केले कडेन ना कडेर हे व्यक्तीक हो एडवोकेट शिकून आयले न्ही बॅरिस्टर इन लॉ ते स्वाम्यान कसन केलें हाक वाराणसीचें काम दिलें तू वचून घेन तें काम कर काम ताणें स्वाम्यान म्हाका वापस हे एक गौरव दिले वापस बहिष्कृत करून घेवन म्हाका वापस समाजांत घेतली एक हटान आस पळय ताणें रायाचेर केस घालून घेवन 600 रुपये वापस मठा घेवची तशी ताणें केलें सो अशी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान त्या व्यक्तीचेर विश्वास दवरून हें केलें किंतु स्वाम्यान ते कसन 600 रुपये पयशे आयले वापस ते भायर दवरिले तेन्ना मठाची आर्थीक परिस्थिती तितले हे नाशिल्ले सो तेन्ना आमी कसं म्हणटा वाड्डी कितेरी भायर दवरिले वाराणसी दवरले थंय रायान हें केलें
इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानं वाडी म्हळे मठ चल का मठ मंदिराचे अमृतपडी नंदादीप हे त्या चल का म्हणून घेनो स्वाम्यान ते अंकोलान तू खंयकीची तांणी एक व्यक्तीक त्या वाडीर दवरले वाड येता म्हणून घेनो त्या कडेन पळयल्यार तो वाड दिवचे तो फसलो लास्ट स्टेटमेंट कसन की म्हळ्यार भायर गेलो पयशे भितर एक येयला इतलेची लास्ट ताणें ताका वाडी दिवच्याक ताका जायनाशिल्ले कडेन स्वाम्याक मनाक हे जालें स्वाम कडेन हटांत बसले की मठा पयशे वापस मठाक येवं का म्हणून कडेर ताण कसन केलें की म्हळ्यार जागोची स्वाम्याक बरोवन घेवन दिले ताका पयशे दिवच्याक जालना तांगेल कसन एक जाग आशिल्लो ते जागो त्या मठाक ताणें भरुसून दिले सो असल एक संदर्भ मठ परंपरेंत घडले हे उट्टू कोणाक गोतना हां एक 2-3 पंत आमी हे विशय सांगिल्लो आसा इतले दुख्खांत असल्यार वैकेची 1905 तू परिशुद्ध केल्यार वैकेची समाजान एक्सेप्ट केलें ना 36 वर्ष 36 इयर्स स्वाम्यान हाजे बद्दल परिश्रम कोरून 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 लास्ट 1941 सर्वई समाज बांधवांनी एक्सेप्ट करून घेवन कडेरी हे अधिकृत जावन घेवन घोषण केले की परदेश गमन केले लोकांक शुद्धी विचार आसा म्हणून घेवन स्वाम्यान कडेरी लास्ट वेलिंगांतू तांणी हे एक हे केले किंतु थंय वैके करताना आनी वापस त्याग केले कसन त्याग केले की म्हळ्यार तेन्ना त्या वर्ष स्वाम्याक अयोध्यांतू चातुर्मास करका म्हणून आशिल्ले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक 1941-42 अयोध्यांतू चातुर्मास करका म्हणून आशिल्ले किंतु समाजाक अत्यंत महत्व जावन घेवन आशिल्ले तसले हे विशय आशिल्ले जेन्ना स्वाम्यान अयोध्या चातुर्मास कॅन्सल करून गोवांतूच आशिल्ले तसले वेलिंग नरसिंह देवस्थानांतू तांणी चातुर्मास केले आनी त्याची तांगेले अंतिम चातुर्मास जाले 1942 तांणी गत जाले सो वापस अयोध्या चातुर्मास वैके त्याग केले एक दिकान अन्य त्याग केले एक दिकान चातुर्मास त्याग केले एक दिकान समाजान विरोध केले इतलो उटू करून घेवन वैकेची स्वाम्यान समाजाक मात्र सोडून घेवन दिलना तुम्ही विरोध केले रेडना आम्ही परिश्रम करू सुन घेवन हे करता म्हणून घेवन 1942 अयोध्या चातुर्मास त्याग करून घेवन परदेश गमन शुद्धी विचार अधिकृत जावन घेवन इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान आमकां हे केले त्या निमित्तान आमी तांगेले वंदन करता असले एक स्वाम्या त्या निमित्तान 1942 आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक तांकां अयोध्या चातुर्मास करचेक जालना म्हणले मन धरून घेवन आमगेल गुरु स्वाम्यान 2011 अयोध्या चातुर्मास केले आमगेल गुरु स्वाम्यान थंय चातुर्मास केले तांकां शाखा मठ थंय जावं म्हणून तांगेल मन आशिल्लें म्हळ्यार कितें आमी अयोध्यांत जाग घेतले सो अशी एक 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 लिंक जावन घेवन आमी ते एक एक केले आमगेल गुरुन इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याल संकल्प पूर्ण केले आमगेल कर्तव्य आमगेल गुरुले संकल्प पूर्ण करका म्हणून मुक्कावील दिवसांत अयोध्यांत मठही जाता चातुर्मासही आमी करून घेनो दाखयतालेची कित्याक की म्हळ्यार एक दिकान इंदिराकांत तीर्थ स्वामी एक दिकान आमगेले गुरूक संबंध पाविले लिंक आशिल्ला जेन्ना मुक्कावील दिवसांत करताची खंयची डेट कशें नाही कितें आमी आतां सांगनाची किंतु मुक्कावील दिवसांत आलोचना करताची किंतु हे एक असल एक आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले विशय म्हळ्यार मस्तीतले तांणी अपमान वैक्याची भोक्का पळय मस्तीतले तांकां अवमान केले अवमान म्हळ्यार शाब्दक शब्द रुपार वैक्याची केलो अवमान केले येद्रा येद्राक अपमान केले पत्र रुपार वैक्याचे हे केले केलो पंता गांवांक प्रवेश करताना वैक्याची निर्बंध घाले स्वाम्याक हांग प्रवेश करचे न्ही हे ते मस्तीतले जाले आमगेलंतू केन्नाय स्वाम्याक सांगताची की स्वामे उज्जे म्हणून स्वाम्या लेग्यांनी उज्जे लेग्यांनी तुमी खेळच्या वतावे खेळच्याक वचनात 3 वस्तू लेग आमी केन्नाय हे करचे न्ही एक उज्जो एक वारो आनी एक अग्नी म्हळ्यार उदक हे 3 विशय लेगी केन्नाय हाका कंट्रोल करच्याक जायना उज्ज्याक उदकाक आनी वाऱ्याक जोर वार आयलो म्हळ्यार हांगा आशिल्ले आंबे रूख वैके पडचेक साध्य आसा सांगचेक जायना म्हळ्यार तसले एक जोर वार आयलो म्हळ्यार कोणाले कंट्रोल ना जोर उदक आयलो म्हळ्यार घरा भितर वैकेची उदक येवचे तसले संदर्भ आसा सान सान किडी जर खंय शुष्क तण आसलें म्हळ्यार संपूर्ण घर वैके लासून घालचेक जाता म्हळ्यार उज्ज्याक उदकाक आनी वाऱ्याक
आजगेल वट्टू केन्नाही खेळ खेळचे स्वाम्याक संबोधन करताना आम्ही उज्ज म्हणून सांगताच कित्याक की म्हळ्यार मरे स्वाम्या लेगी सहवासा वतनाक मरे कस की उलोवचे कस की हे करचे स्वाम्यान थोडे अवकाश दिलो म्हणून न्हू कसने उलोवचे जाता म्हणून न्हू स्वाम्यान एक हॅक दिल्या म्हणून न्हू कसने हे करचे ते कित्याक की म्हळ्यार जर तांगेल मनांत वैकेची ताणे वापरील तसेल शब्द हे जाल म्हळ्यार इनडायरेक्टली वापस ताका लागता त्या निमित्तानं गुरुले केन्नाही उलयतान जावो व्यवहार करतान जावो शब्द प्रयोग करतान जावो थोडेची आलोचना पूर्वक जावन घेनुचे आज वैकेची केलो लोक मानतात मागील कुटुंबान स्वाम्याले कसकी उलयले स्वाम्याल देश आज वैकेची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक कोण कोण अगौरव केल्लो आसा ते कुटुंबाचे आज वैकेची अशी कसकी म्हालगड्यान केल्ले आमकां गोतना किंतु एक पुण्यतिथी दिवसाक येवन घेवन सेव करताच म्हळ्यार असल एक संदर्भ पळोवचेक मेळटा तसल एक स्वाम्याक आमी उज्ज म्हणटाच तेतकून आमी सांगताची उज्ज्याक कसकी म्हळ्यार तुमी गौरव केल्यार ते दीप जाता गौरव केल्यार दीप जाता अगौरव केले म्हळ्यार व्हड उज्ज जावन घेवन लासून वयके काडटा दीप लासून काडना दीप तुमकां प्रकाश दिता किंतु तुमी अगौरव केले म्हळ्यार ते लासून काडटा तशीच आमगेले गुरू आमी तेतकून इंदिराकांत तीर्थ स्वामी उज्ज म्हणटा आशिल्ले बरे कोण गौरव केले म्हळ्यार तुगेल्या घराक उजवाड करेत जर तुमी अगौरव केले म्हळ्यार थंय तुमकां शाप लागून घेवन तुमकां मस्त दाह भोगचे तसल संदर्भ येता म्हणून आमी केलो उपरांत आमी सांगता उरता म्हळ्यार तितलेक तांगेले एक तपशक्ती आशिल्ले तितलेक तांणी आतां तुमकांच आमी सांगले फाल्यां एक अभियान करा दिवसा एक वर्ष अन्न खायनाच म्हणून तुमी एक हे करा तुमकां जातवे एक वर्ष हे अन्न ना हां आतां कोणे हेल्थ बेनिफीट जावका आशिल्ले तो रायस हे करता डायबिटीस हे करता बट बाकी उठू चड खाता रोट्टी चपाती हे त्याची रोट्टी हे उठू खायत बसता हे अर्थ न्ही आमी सांगचे कशी जर तांणी कशी तशी तुमी करचे जाता जाल्यार तेन्ना तांगेले स्थितींत बसून करचे कळटा की तांणी कितले भोग म्हळ्यार कितले तांणी दुख्ख भोगचे पडले म्हणून घेवन तेन्ना तुमकां कळचे जाता त्या निमित्तान सांगले तसले एक महातपस्वी महा आचरण केलेले तसले त्या निमित्तान आमी तांकां इतले गौरव करचे कारण कसन की म्हळ्यार इतले त्याग केले म्हळ्यार कितें आज आमी तांकां इतले गौरव करता आसाच तसले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आमगेले परंपरेंतू 20वे पीठाधिपती जावन घेवन आमगेले गुरू जावन घेवन आमगेल समाजाक एक स्थानमान गौरव दिला जेन्ना आमी सर्वही समाज बांधव अत्यंत ऋणी जावन आसाची आनी अत्यंत परम भाग्य म्हणून घेवन आमी लेखा तसले एक गुरू आमगेल मठ परंपरेंत आयले आनी आमकेक कसन की म्हळ्यार तांगेले गांवचे एक आमी एक जावन आशिल्ला जेन्ना आमकां आमी केलो पंत सांगचे कसन की म्हळ्यार आमी आमगेल गांव इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल न्ही इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल गांव आमगेल म्हणच्याक हे आमकां मस्त अत्यंत खुशी जाता आनी होन्नावर कसले एक लिंक कित्याक की म्हळ्यार तांगेल गुरुले गांव होन्नावर आनी भौशः भटकळ आनी होन्नावराक संबंध आशिल्ले आमगेले पद्मनाभ तीर्थ स्वामेले तांगेले कुटुंबाचे हे कसन आसा ते भटकळाक लग्न करून घेवन थंय दिल्ले आनी तांगेलेची कसन सुपुत्र म्हळ्यार आमगेले तांकां रामकृष्ण म्हणून तांकां पुर्वाश्रमा नांव आनी थंय तांणी जन्माक आयले भटकळ परंपरेंतू पुराणीक कुटुंबांतू सो अशी जावन घेवन भटकळ आनी होन्नावराक एक लिंक आसा आज एक मनांत एक खाता आशिल्लें की आज स्वाम्याले वृंदावनाचे दर्शन जालें ना तांगेले बिंब थंय पर्तगाळी मठांत एक बिंब आसा तागेलें दर्शन जालें ना अशी मनाक खाता आशिल्लें किंतु आज होन्नावरांत आशिल्लें तशें शांतादुर्गा देवस्थानाक गेल्ले निमित्तान थंय एक बिंब दर्शन जाल्ले निमित्तान हांगातुल्यानची पर्तगाळी वृंदावनाक तांकां गौरव दिले म्हणून आमी समजताची आनी विशेष जावन घेवन आयच्या दिवसाक राम नाम जप कोर घेवन तुमी आज कसन राम नाम जप केले ते संपूर्ण राम नाम जप इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले अंतर्गत जावन घेवन आशिल्ले तसले रामदेवाक पावल म्हणून घेवन आमी समजता म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार तसले तपोनिश्ठ जावन घेवन आशिल्ले तसले आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले एक पुण्यतिथी दिवसाकची होन्नावर
गावांतू इतलं व्हड अभियान जालें स्वामेला उपस्थितींतूची हे एक कार्य पहिले 550 वर्ष तंतू 550 कोटी हे ही जन्मांतू परंपरेंत केन्नाही जालें नाशिल्लें तसलें भाग्य पयलें मेळ्ळें तंतू 550 कोटी रामनाम जप जाताना होन्नावर गांवांतू स्वामेल मुक्कामा संदर्भारीची इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल पुण्यतिथी आयले तसल इंदिराकांत तीर्थ स्वामी पुण्यतिथी दिवसाकच रामनाम जप अभियान जालें आणि तसल रामनाम जप इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक समर्पण करता तसल भाग्य होन्नावरकारांक मेळ्ळें हे सुलभाचे विषय न्ही केन्नाही मेळनाशिल्लें तसलें अप्रुपाचें भाग्य तुमकां सर्व लोकांक मेळ्ळें आणि ते संपूर्ण हे एक अवकाशाचे संपूर्ण तुम्ही अवकाश लाभ तुम्ही घेऊन गेनू विशेष जावन रामनाम जप केले बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची तांगेल बद्दल मस्त असा पत्र व्यवहार केलेले ना जाल्यार तांणी शब्द प्रयोग करचे आशिल्ले मस्तीतले तांणी बरयल्लें आसा आमी मस्त कोविडा टायमार खंय वचचें जायनाशिल्लें थंय पर्तगाळी मठांत उरका आशिल्लें सो तेन्ना आमकां स्वामी पयलीं कसन बरयल्लें आसा वापस रिरायट करचें रिरायट एकल्यान करचें आमी वाचन करचें आशिल्लें स्वाम्यान पळोवचें आशिल्लें शब्द बरयले रॉंग जाल्ले आशिल्ले असल्यार नाजाल्यार केलो शब्द ओल्ड ते केलो पंत ते बरयले शब्द कळना आनी ते आमी मोडी म्हणटाची मोडी म्हळ्यार खंय डायरेक्ट बरयत वचचें अत्यंत प्रिय शिष्य अत्यंत खंय प्रिय खंय शिष्य वर्गांत तर खंय कसं म्हणून गोतना आमी तेतकून सांगताची ते जर हे कळना जाल्यार रापची खंय म्हूण कळना जाल्यार अर्थाक अनर्थ जावन घेवन वता आमी केन्नाय ताका एक उदाहरण सांगता आशिल्लें कोणकी एकलो ते एक हनुमान किराणी स्टोर म्हूण आशिल्लें हनुमान किराणी स्टोर आशिल्लें ते चेडणाक वाचचें कळनाशिल्लें तो आज्याल वट्टू थंय गेलतना आजी सांगता हे कसन रे वाच ताका एक अभ्यास केन्नाय ते म्हालगड कोणाय तरी गेलतना चेडवां एक शिकोवका न्ही शिकोवका ABCD हे ते शिकोवचे नाजाल्यार वयर कसन बरयलें ते शिकोवचे हे कसन बरयलें रे ते वाची हे कसन बरयलें ते वाच म्हळ्यार एक अभ्यास जाता म्हणून त्या चेडा सांगलें हे कसन बरयलें म्हणून ते एक्चुली आशिल्लें हनुमान किराणी स्टोर आशिल्लें त्या चेल्यान वतान हनुमान की राणी स्टोर म्हणून ताणें वाचिल्लें एक अर्थ किराणी आशिल्लें हनुमान की राणी स्टोर्स म्हणून न्हू अशी ताणें वाचिल्लें विंगड विंगड करून घालें सो हे मोडीन तशी जाता आशिल्लें आमी वाचप बशिल्तना अत्यंत खंय प्रिय खंय शिष्य वर्गांत तर खंय सो आनी एक दिकान स्वामी ते वाचितना एक सम पळोवन घेवन वाचका नाजाल्यार एका एक हे जाता आशिल्लें सो ते पळोवन 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 घेवन अशी आमकां स्वाम्यान तयार केलें म्हळ्यार ही सांग नाशिची तयार करची कोणाक तरी कळस म्हळ्यार ते आमगेले गुरुस्वाम्याक आशिल्ले आनी केन्नाय ते सांग नाशिल्ले मनांत उरता आशिल्ले बट अभिव्यक्त केन्नाय करनाशिल्ले तसले एक स्वभाव आमगेले गुरुस्वाम्याक आशिल्ले आनी तांणी वैकेची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्या बद्दल मस्त तांकां अभिमान आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार तांकांय गोत आसा कसन एक म्हळ्यार हॅपी टेर बशिल्ले तसले प्रत्येक स्वाम्याक कळटा की दुसरो स्वाम्याक कशी जाल्या म्हणून न्हू ते स्वाम्याक कळटा आतां तुमकां तुमगेले कुटुंबात कसने तरी जाल्यार त्याची जागेर तुमी आसतना एक आवसूक अनेक आवसूल कश्ट कळटा एक बापसूक अनेक बापसूल कश्ट कळटा ते चेरडाले हे जेवतान की ना जाल्यार चेरडान ते रडचे की ना चेरडाले शिक्षणांत की आरोग्या विशयी की एक बापूस कसन एक भोगता ते अनेक बापसू रिलेट करचे कळटा हां तुका कसन कश्ट जातास पळय म्हाकाय कळटा एक आवसू कसन एक हे करता ते अनेक आवसूक रिलेट करचे जाता एक चेरडाल विशय एक 10th स्टँडर्डान तूं आसा ताका कसने शिक्षण कळना ताका अनेक व्यक्तीले भाव कळचे कळटा तशीची मठ परंपरेंत आशिल्ले तसले प्रत्येक स्वाम्याक हॅपी टेर बशिल्तना अनेक स्वाम्यान कसन कश्ट घेतले कसन त्रास घेतले कसन तांकां त्या संदर्भार जाले कितलेक मनात तांकां व्यथ जाले हे सर्वही ते पिठेर आयिल्ले तसले स्वाम्याक कळून कळटा तशें आमकांय कळटा की आमगेले गुरू स्वाम्यान कसन कश्ट आशिल्ले तांकां आरोग्यांत कितले कश्ट जाले बाकीचे कसन तांकां करका पळय नाजाल्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक कशी त्रास जाले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक कशी हे जाले प्रत्येक स्वाम्याले आमकां केलो पंत दिसता तसल संदर्भ आमगेले काळांत आसले आमकां कशी हे करते म्हणून आमी
ते आलोचन करून हे करताची की देवान आमक तसल एक संदर्भ एक हाडूसून दिला आमक एक बरे एक स्थान दिलं म्हणून न्हू आम्ही तशी आम्ही समाधान करून घेवचे कित्याक आम्ही त्यातून दुसऱ्यांकही सांगताच कंपेअर करचे वत नाकाची दुसऱ्याला पळया आम्ही हात पाय आमक सम आसा पळोवच्या दोळ आसा ऐकूचे कान आसा आराम भोंवचेक जाता खावचेक रुची रुची खाण खावेत हे ते करेत तरीही संतुष्टीत नाच हे ना मरे ते ना हे ना हे ना हे ना हे ना अशी सांगत बसले ते कमी जाले हे कमी जाले हे कमी जाले बट खरे जावन गेलो कंपेअर करचे आशिल्ले रे कोणे अंगविकल जाले व्यक्ती जर त्यानं कंपेअर केले रे त्यांना कळतं मारे देवान म्हाका असल एक परिस्थिती दिली ना बरेच हात पाय दिवन घेन म्हाका रक्षण केले त्यांना तुमकां कळता की देवान म्हाका खरेची सूख दिल्या म्हणून त्यांना कळता जर तांकां पळयलें रे केलो लोकांक पाय ना केलो लोकांक हात ना केलो लोकांक दोनी दोळ ना केलो लोकांक चमकूचेक जायना असल परिस्थिती आमकां सवे असल परिस्थिती ना आम्ही कंपेअर करचे की म्हळ्यार रे डायरेक्ट अंबानी वटू कंपनी करचे चाल करतात हो इतलं बरं जाला त्या इतलं बरं जाला अरे त्या कंपेअर केलं म्हळ्यार केन्नाय जावचे न्ही तशी कंपेअर करून येनो अर्थ ना दुसऱ्या लोकांक कोण आमगेकिंत आनीकची कश्टार आसा तागेकिंताची कश्ट देवान आमकां दिली ना म्हणल्यार आमी आलोचन केल्यार जगतांत अत्यंत सुखी प्राणी आमी उरयतात किंतु आमकां तसले संदर्भ येना तसले विचार येना कितली मूक प्राणी आसाची ते मूक प्राणी केलो पंत दिसता एक पंता एक अशी एक चोडवांक सांगताच एक अशी आमगेल जगत अशी असल्यारी कसं एक तू लेखन एक अशी आम्ही सांगताच म्हळ्यार तू कशी भारत देश कशी असल्यार बरें दिसता आशिल्लें आमगेल मनुष्य तुगेले ओन स्वंत अशी एक बरयतना आमक एकदां दिसता आमी पयरी आयलतना आमी कुमटा आशिल्ले तेन्ना एक कडेन सांगलें म्हळ्यार कोणके आयलो वार्तालाप जर आतां जगतांत उठू कडेन इंटरनेट मोबायल हे ते उठू घडत आसा एक दिवस खंयचे तरी एक असले एक संदर्भ आयले एक म्हयना टोटल वर्ल्डांत इंटरनेट बॅन जालें म्हळ्यार कसन जाता लोकांले म्हळ्यार आमकां एक चिंता जर अशी जाल्यार कसन जातालें तुमकां असल एक संदर्भ जर जगतांतूची संपूर्ण इंटरनेट बंद पडल्या बा चालू जायना कसनय जायना तेन्ना उठू लोकांक मनुष्य प्राणीची जावका कित्याक म्हळ्यार इंटरनेट मेसेज काय वता ना काय इंटरनेट ना काही ना कसनय पळोवका म्हळ्यार काही पळोवचेक मेळटा ना कसन आसा कसनय तुमकां हे पळोवका त्या पळोवका सिरियल पळोवका क्रिकेट पळोवका हांगा पळयल्यार इंटरनेट ना तेन्ना कसन जाता पळय तेन्ना यक्षगान पळोवचें चाल करता तेन्ना गुंडबाळा धांवचें चाल करतात हां आमी सांगचे हे जर भारत अशी जाल्लो आसल्यार कशी म्हणून अशी आमी आलोचन करतना हां वापस गुंडबाळान तूं रात्रभर लोक बस का म्हळ्यार तेन्ना असल आनी कसनय तरी जाल्ल्यार मात्र तेन्ना थंय लोकां म्हळ्यार आनी कसनय ना आज उठू एंटरटेनमेंट इंटरनेटाचेर चलता आसा जर ते एक बंद पडलें म्हळ्यार खाली ते एक आमी सांगचे एक दिवस पेपरांत येता ते गूगल एक 2 तासा कितें बंद पडलें म्हळ्यार नेक्स्ट डे पेपरांत येता इतलो व्हड जालें म्हणून 2 तास गूगल बंद पडले 2 तास हे बंद पडले 2 तास सोशल मिडिया बंद पडलें म्हणून व्हड गवजी पडता आनी थंय नेगेटीव फीडबॅक हे ते उठू चाल करतात एक दिवस संपूर्ण देशांत इंटरनेट बंद जालें म्हळ्यार बहुशः चड राम नाम जप जाता की म्हणून आमगे लेखान सांगचे न्ही कित्याक की म्हळ्यार कशें ना इन्फोसिसांत वेके काम जायना तांकां इंटरनेट जावका बँकांत वेके ट्रान्झॅक्शन जायना तांकां वेके इंटरनेट जावका लोकांक आपुचेक वेकेची नेट जावका आनी तुमकां मोबायल नेटवर्क जावका हे उठू ना जाल्यार वापस तेन्ना पत्र बरोवचें चाल करता तुमी वापस लेटर बरोवचें चाल केन्ना करता हे उठू ना जाल्यार वापस तुमी पत्र बरोवचें चाल करता हे उठू ना जाल्यार वापस यक्षगान पळोवचेक तुमी भायर सरतात कित्याक म्हळ्यार पयले यक्षगानांनी चलतना इंटरनेट नाशिल्लें पयले यक्षगान चलयतना पत्र व्यवहार करतना इंटरनेट नाशिल्लें केन्ना इंटरनेट आयलें हे उठूच गेले त्या निमित्तान आज इंटरनेट वयके उरका त्या वयके उरका म्हळ्यार तेन्ना थोडे उठूची पयले तशी करका म्हळ्यार जायना सो असल जाले संदर्भ त्यातून केन्ना एक चेडूंक विचारताची तू केक भारत देश कशी उरका म्हणून आमकेक मना म्हळ्यार हेचीची एक म्हयनो इंटरनेट बंद जाल्यार आमगे जग कशी दिसता म्हणून एक पळोवंक आशिल्लें किंतु तसो अवकाश मेळना खाली एक
काल्पनिक विचार म्हणताच एक चौडवांक सांगताच हरशी तुगेले काल्पनिक तुगेल देश कशी दिसता रे म्हणून विचारतना हे ना जाल्यार कशी दिसता आशिल्ले हे असल्यार कशी दिसता आशिल्ले रोड ना जाल्यार कशी उरता आशिल्ले हे आतां आमकांय दिसता जर हे रोड हे कार हे इन्व्हेन्शन हे उठून ना जाले आशिल्ले आसल्यार बहुशः होन्नावर येवचेक थोडे विळंब जाता आशिल्ले कित्याक की म्हळ्यार पयले एक होन्नावर येवचे आसल्यार 10-15 कडेन राबून येवचे आशिल्ले एक पर्तगाळींतल्यान भायर सरले लोलया जाल्यार कुडेन कारवार जाल्यार कुडेन चेंडिया जाल्यार कुडेन अवर्सा जाल्यार कुडेन अंकोला जाल्यार कुडेन गोकर्ण जाल्यार कुडेन कुमटा जाल्यार कुडेन कडेरी हळदीपूर जाल्यार नंतर कडेन होन्नावर डायरेक्ट पर्तगाळी टू होन्नावर येवचें जायनाशिल्लें तेन्ना मस्त त्रास जाता आशिल्ले जर तेन्ना आनी वापस तसले एक संदर्भ निर्माण जाले म्हळ्यार तेन्ना उठू गांवांत तूं वचून घेवन एक दिवसाक वचून घेवन येवच्याक अवकाश मेळटा आशिल्लो किंतु आज तशी ना आज 5 निमिषां भितर सांगाची थंय तुल्यान हांग पर्यंत येवच्याक जाता पर्तगाळी तुल्यान हांग येवच्याक जाता म्हळ्यार तसले एक संदर्भ आयचे कालमान आधुनीक युग इतलेक वाडत गेल्लो आसा केलो पंत दिसता हे आधुनीक युग ना जालेलें असलें कशी आनी वापस करचे जातवे रिक्रिएट करचे जातवे म्हणून न्हू केलो पंता उडगास येता किंतु केन्ना दोळ ओपन करताच हे जावचें न्हय म्हणून न्हू केलो पंता दिसता आज पळया इंदिरा तीर्थ स्वाम्यान विदेश परदेश गमन केले बद्दल प्रायश्चिताळे ते कोण व्यक्ती गेल्लो शिर्सीचो तो गेलेलो कसलेक एडवोकेट शिका म्हाका थंय बॅरिस्टर इन लॉ जावका म्हळ्यार कितें गेलो एक पंत गेलो कडे तो इंडियान तूं सेटल जालो स्वदेशान तूं सेटल जालो किंतु आज कशें की म्हळ्यार आज होन्नावरांत येवन पातपूज करून वापस तो दुबयांत गेल्लो उरता आज शुद्धीक कसाण्याचे अर्थ ना जाले आज आमकां गोतना कोण खंय भायर गेला कोण खंय भायर आसा म्हळ्यार आज ते शुद्धी विचाराक आज इतले एक पत्र येता की म्हळ्यार त्या मुद्रांनी नाका त्या मुद्रांनी घेवका खाली तीर्थ घेवका के आनी शुद्धी करून सोडका के म्हळ्यार असल तरेचे सुलभ साधन आज कलाक हे जाता सुतक पालन करचे तेही कश्ट जाता आसा मस्तीतले विचार धार्मीक विचारान तूं मस्तीतले हे येता आसा मुखारी कशी म्हळ्यार कितें की म्हळ्यार हे कारण सांगचे का इंदिरा तीर्थ स्वामी मनाक तशी दिशिल्ले तेतून ताणें एक 10 वर्ष पर्तगाळीन तो आशिल्ले तेन्ना 19th सेंचुरी आरंभाक स्वाम्याक तेन्ना दिसता आशिल्लें हे जग आनी कशी उरताची लोक कुठे हे जाले तशी जाले म्हणून न्हू स्वामी 10 वर्ष पर्तगाळीन तूं आसा संचार केलो ना आज इंदिरा तीर्थ स्वामी आमगेले कालामानांत आशिल्ले आसल्यार तांकां दिसता आशिल्लें हे कसो नमुने जग जालें ते काळाक ते स्वाम्याक कशी हे जावका ते प्रमाणे एक समाजाक अनुकूलता कोरगेन दिल्लो आसा इंदिरा तीर्थ स्वाम्याल काळांत तूं बाथरूम आनी उठूची मठा भितर नाशिल्ले इंदिरा तीर्थ स्वाम्याल काळांत तूं बाथरूम उठू भायर वचका आशिल्लें एक लघु शंका आयल्यार वयकेची भायर वचका आशिल्लें थंय वचून घेनू थंय पांय धुवन घेनू बार गंडूश करून घेन गंडूश म्हळ्यार तोंड धुवन घेवन थंय आचमन करून घेनू कडेर भितर येवका आशिल्लें तागेल वटू वताना एकलो कैपंजी घेवन वता आशिल्लो एक कैपंजी म्हळ्यार एक दिवो पयल्यान आतां लायट आसा आतां पळय लायट आसा मदें मदें लायट वता तेतून मालगड स्वाम्याल काळांत कशें की म्हळ्यार स्वाम्यान पुजेक आनी वताना स्वामी स्नान आनी करून घेवन वताना एक ड्युटी एक कैपंजी घेवन वतात लायट गेल्यार वयक्याचे त्या वाडून वतना सो इतले एक परिकाश्ट तेन्ना आशिल्ले किंतु कालमाना प्रमाणे कडे परमगुरू काळांत तूं कडे हगूर हे आयले आमगेले काळांत स्वाम्याल हांत तूं कशें न्हय बाथरूमांनी भितर आयले कडे बाथरूम भितर येवन कडे एटॅच जाले एटॅच जावन घेवन आतां लास्ट वेस्टर्न पर्यंत येवन घेवन पाविल्लो आसा म्हळ्यार इतले पर्यंत कालमान बदलावण जाता आसा त्या कालमाना प्रमाणे स्वाम्याक वयकेची ते हाका अनुमती दिवचे तसले संद आतां आमी जर फाल्यां प्रवचनान सांगलें फाल्यां एक अभियान घेया उठू लोकांन घर बांदतना बाथरूम आनी भायर बांदका म्हळ्यार तुमी आयकताले वे बाथरूम भायर उरका घर भितर उरका हे अशी करका रान्नणिरीची गॅस आनी वापरनाशी उरका
रगडे चेरीची उठलो कान मासोल वाटू का बाईन तुले नची उद्दा काढका मोटरांनी वापरचे ना अशाने म्हळे री फाले कोणेही स्वामीला घ्यानाच कोणेही ना मारे स्वामी वचून रगडे घेऊन घेऊन बस म्हणता मरे कोण येताची आमगेले असल तऱ्हे संदर्भ येता सांगचे एक जाता बट कोण ऐकतच सो असल तऱ्हेचे संदर्भ आईच कालमानाक निर्माण झाला पहिले बहिष्कार करचित असेल हक्क शिले स्वाम्याक बहिष्कार करचित असेल हक्क शिले आज बहिष्कार घाल म्हळे किंमत ना म्हणताच आज कसं काय करत नाका मग नाकाची नाका हांव आरामशीर उरता हांव इंग्लंडान तूर येतं अमेरिकान तूर येतं कसं नाही मेळचें ना न्ही हांव कोणाका आपूण कसं आज पडना आज कसं नाही पडिल ना बहिष्कार पत्र दिवो हे दिवो पयलीं तशी नाशिल्लें पयलीं बहिष्कार पत्र दिले नंतर वापस स्वाम्याले घेवन घेवन दंड भोर घेवन वापस स्वाम्यान शुद्धी रायस पत्र पेटोवक आशिल्लें तदनंतर ताका वापस घेवता आशिल्लें आज आमगेल्यान कसन की म्हळ्यार त्या स्ट्रिक्टनेस त्या कठोरता थोडे कमी जाल्लो आसा आजी कोणाले हातांत ना आजी मस्तीतले जाता आसा जे केलोपंता समाजाचे विरुद्ध जाता आसा आमगेल धर्माचरणेचे विरुद्ध जाता आसा केलो विषय आसा ते चार लोकांक येद्राक सांगचे काही कठीण जाता आसा सो असल एक संदर्भ निर्माण जाला कित्याक म्हण आजी दंड ना बहिष्कार ना काही ना कितें ना आरामशीर आसाच सो फ्री बर्ड जावन घेवन बशिल्लो आसा सो आतां उलोवचे गेल्यार वेकेची कसनय ना फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ हे ते उठू आयले सो आमी कसनय ही करचे गेल्यार ते वापस बाण विरुद्ध जाता विना बट आयकताल कोणें ही तशी जाता ना न्ही कोणाले दोश म्हूण आमी सांगनाची कालमान तशी जायत आसा तेन्नाच कालमान आतांच कालमाना मस्त अजगजांतर फरक पळोवचे मेळ्ळे एक आज वैकेचे पळोवचेक मेळका जाल्यार तुमगेले हे सुग्गी कुणी तनी करताच कोमरपंत हे समाजाच्यानी उठलोक सुग्गी कुणी तनी करताची आनी सुग्गी परब म्हणून घेवन करताची ते परबांत कसन की म्हळ्यार तो व्यक्ती खंयी असो तो जगतांत खंयी असो तागेले सुग्गी परबेक ताणें उरका थंय तागेले सुग्गी परबेक थंय उरका थंय सुग्गी परबेक उरील ना जाल्यार ताका दंड पडटा म्हणून आसा फाल्यां जर अशीची एक होन्नावरान तूं वर्धंती सभा आनी वर्धंतीन तूं तो अमेरिका असल्यार वैके येवका नाजाल्यार एक दंड घालता म्हणून जर तुमी एक सांगलें म्हळ्यार तेन्ना बहुशः आमगेले समाजांत लोक वर्धंती चूक नाशी तरी येताले की म्हणून आमकां एक दिसता बट दंड म्हळ्यार कितले 1000 रुपया घाल म्हळ्यार काय ना 10,000 दिता मारे हांव आमगेली परिस्थिती हे कित्याक म्हळ्यार पयशे वैके तितले जाल्ले आसा कितले आमकां वैभव जाल्लो आसा तितलेच आमकां ऐश्वर्य वैकेची तितले जाल्ले आसा 1000 दंड घाल 10,000 दिता मारे दंड घाल थंय किंतु हांगा तुले ना हे करता म्हणून तो सांग म्हळ्यार इतलेक परिस्थिती आजकाल निर्माण जाल्या हां 1 कोटी दंड घालता म्हळ्यार तेन्ना कसाने तरी हे जातालें बट घालचे जातवे जायना आमगेलो कोर्ट वैके तितले घालना कोर्ट घालता 5 रुपये 10 रुपये 50,000 रुपयान बेल मेळटा आराम वता तो म्हळ्यार असले म्हळ्यार आमगेल्यान तूं तितलेक कठोरता कमी जाल्ल्या हाजेन तेन्ना शिस्त वैकेची आमकां कंट्रोल करचेक कठीण जाता सुग्गी कुणीताक तांणी करता आसाच आईल ना जाल्यार ते दंड भर काम म्हळ्यार कितें रे आमकां कशी कळटा की म्हळ्यार आतां पर्तगाळीन तूं मठां काम जाता आसा पर्तगाळी मठां काम जाता आसतना थंय वैकेची लोक आसाच थंय काम जावका कित्याक म्हळ्यार पावसाडे आसा हे आसा ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಇರಲಿ ಅಪ್ಪ 2-3 ದಿನ ಮಾಡು ಮಳೆಲೆ ಇಲ್ಲ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಣಗೆ ನೋತೈನ್ ತುಲಂಗೆಲೆ त्यांना कळले हो हे दंड भर का म्हणले हाजेन आणि उठूची सुग्गी कुणीताक सुग्गी परबेक आणि वत्तासाची म्हणून गेले त्यांना आमकां केले आमगेले हंतू वैकेची एक कसने तरी असल एक दवरण घेतले री त्यांनी एक कसने तरी एक जागृत दवरण घेवचेक जाता म्हणले आमके कशी आमकां त्यांनी एक म्हणले तांगेल पळोवन घेनू आमके आमगेल आशिल्लेची बहिष्कार हे ते पयले आशिल्ले आतां ते कर म्हणून आमी सांगतानाच ते कर का म्हणून घेना तेन्ना हॉटेलांत गौर वचून घेवन कशें तरी खाल्ल्यार वयके बहिष्कार करता आशिल्ले तेन्ना कालान तूं भायर वचून घेवन वयके खाल्ले आशिल्ले आसल्यार आनी स्वाम्याक कंप्लेंट केले आसल्यार ताका बहिष्कार घालता आशिल्ले तान येवन दंड भरक आशिल्ले आज जर तशी बहिष्कार गेलो म्हळ्यार दिवसा त्याची पत्र बरयता बस आमी मोक्काम करचे ना न्ही
आयुष्यभर त्याचीच ये हक्क राईस पत्र ताक राईस पत्र हक्क राईस पत्र ताक हक्क बहिष्कार करचे ताकाने शुद्धी पत्र तांतू जे लांब गेलाय अशी जीवन वताले आयची कालमानाक बहिष्कार पत्र दिलं म्हळ्यारी असल जाताले म्हळे इतले कठोरता ते नाशिले कठोरता कमी जायत 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 आज ह्या स्थितीक येऊन घेऊन पावले आसा आज समाजाक दिसतासा आज समाजाक दिसतासा आज केलो विषय आमगेल हातांत ना आज चौडू वैकेची आमगेल हातांत मेळतानाची आज चौडू एक कडे औस बापूस एक कडे संबंध असा बट उट्टू लोकांन मेळन घेवन उरचीत आसले एक संदर्भ ना गांवांत तशी लोक घरही विकले जागोही विकलो बेंगलोरांत वचून सेटल जाले कडेर अशीच फाल्यां कान एक 100 वर्ष ना आनी 200 वर्ष जालतना आमगेल केरी आशिल्ले फाल्यां कसं न्हय म्हणले एक प्रश्नचिन्ह उद्भव जाल्लो आसा ह्या वेळार नाका आमगेल जनरेशनाक मुक्ताय आनी हे वेळार आनी मुखार कोणें चलोवन व्हरता म्हणल्यार आमकां दिसना असल तरेची परिस्थिती आयले कारण विचारले ऑनलायन आयले चल्लो इंजिनियर जाल्लो आसा ऑनलायन हे जाल्लो आशिल्लो जेन्ना व्यापार चलता ना खाली आमी 2 लोक मात्र उरले 2 चौडू थंय आसाची एक अमेरिका आसा आनीकले खंय आसा आनी कितें आमी हे वाडोवन घेवं का चौडू लोटू आराम उरका म्हणले तांगेल वैके चूक न्ही कितें म्हळ्यार परिस्थिती तांकां तशी विचार करचेक प्रेरण करतास विना तांणी जावन घेवन प्रेरण करची न्ही परिस्थिती तशी आसा म्हळ्यार चौडू थंय आसाची हांगा ऑनलायन चाल जाल्लो आसा आमी हाडील किंता तो कमीन तो विकता मागीर हांगा कसं नाही चलना दिवसा 12 तास बसलेर वैकेची म्हाका जावची इतलेची व्यारांतू नुकसानय बीन आहा म्हाका कसं नायची हांतू हे दिसताना मुखार मुखार अशीची जाल्ल्यारी कडेरी कशी म्हणल्यार लोकांक एक मनांतू चिंत आसा आमकांय आसा 100 वर्सां नंतर 200 वर्सां नंतर कशी जाताले कितें जाताले पयले होड्डोड पॅन्ट आशिल्ले बसरूर आनी होड्डोड आशिल्ले बाकी हेगडे गांवांनी होड आशिल्ले आज कसन जालें की म्हळ्यार पयले काळांत तूं ह्या सायड तुमी पळोवचे गेल्यारी तेन्ना आमगेले शिवप्पा नायक तांगेले आनी संस्थान होड आशिल्ले केळदी आनी होड आशिल्ले तेन्ना हे उठू सांसान होन्नावर हे ते आनी हाका तेन्ना हे नाशिल्ले केळदी म्हळ्यार होड आशिल्ले बट आज केळदी कसन आसा खाली अवशेष मात्र पळोवचेक मेळटा बाकी उठू गांव होड जाल्लो आसा पयले शिरशी आनी होड नाशिल्ले पयले हुलेकल होड आशिल्ले पयले हुलेकल त्या सायडांनी होड आशिल्ले म्हळ्यार व्यापार तितलेक वेवस्था लोक आनी चड आशिल्ले किंतु आज शिरसी गांवांनी होड जाले पयले मंजुगणी होड आशिल्ले पयले हुलेकल होड आशिल्ले किंतु आज हुलेकल मंजुगणी कोणें नाच आज शिरशीची होड जाल्लो आसा पॅन्ट म्हळ्यार आतां शिरशी पॅन्ट म्हणटाची मंजुगणी पॅन्ट म्हणाची हुलेकल पॅन्ट म्हणनाची पयले ह्या सायडांनी उठू गेल्यार गेरसोपांनी बरे व्यारांनी चलता आशिल्ले गेरसोपानांत 350 घरांनी आशिल्ले आज पळोवचे गेल्यार म्हळ्यार 2 संख्येक येवन पावले 20 घरां 30 घरां 40 घरां ताजे उंच ना पयले 300 घरां 400 घरां आशिल्ले तशें गांव आज खाली 20 घराक येवन घेवन पाविल्लो आसा 30 घराक येवन घेवन पाविल्लो आसा आज तसले एक चित्रण होन्नावरांत आज इतलें घर आसा किंतु आज बेंगळूर होड जाता आशिल्ले निमित्तान फाल्यां एक असले कसन एक संदर्भ आमी करून घेता की म्हणलें आमकां मना भास जाता आतां न्ही आनीक 100 200 300 वर्ष जाले नंतर कसन परिस्थिती येता म्हणलें एक अशीची आलोचन केलतना एक निदेताना अशी आलोचन केलतना हे दिसून घेवन येता पयलीं आमी इंदिरा कांतीर स्वामी लेजर जर पळोवचे गेले म्हळ्यार तेन्ना तांणी सानसान गांव खंय खंय राबले ते होड आशिल्ले लोलयान तूं इतलं भिक्षा तितलं भिक्षा इतलं भिक्षा आज त्या लोलया पळयल्यार कोणें नाच मस्त कमी उट्टू लोक पणजी गेलेचे उट्टू लोक मडगांव गेलेचे लोलयान तूं तितले शेनवार आयतार आयले तागेलें मूल घर आसा आज ते पळयले आज केलो लोक ते विकता आसाची सो असले उट्टू कडेची परिस्थिती निर्माण जाल्या हाका कसन करेत म्हणलेची एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा हांकां आमगेल्या आमी धार्मीक कशी करेत बट वैयक्तीक जावन घेवन केलो विचाराक आतां उद्योग फाल्यां बर जावका ऑनलायन बंद करा म्हळ्यार आमगेले करचेक जायना ऑनलायन फाल्यां बंद करा व्यार चड जाता म्हळ्यार आमी करचें जायना हॉटेल कितले जाले पयले 4 की 5 पयले कोणाले गेल्यार एकल्याल हॉटेलाल सांग तागेले हॉटेलाचें बर आसा रे तागेले हॉटेला पर आज इतलो हॉटेल जाल म्हळ्यार हॉटेला नांव उडगास ना
तितलो हॉटेल आजी जाल्यार म्हळ्यार आमी हॉटेला वचून खाया म्हणून आमी सांगची न्ही. तात्पर्य व्यार इतले हे जायत आसा, मस्त त्रास घडत आसा, सामाजीक जावन गेनू, आर्थीक विशयांतूय जावन गेनू, मस्त एक स्पर्धात्मक विशय जावन गेनू बशील आसा समाजांतू. उठू हाका आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान रक्षण करका म्हणून गेनू प्रार्थना आमी तांगेले दवरचे जात विना ताजेकिंत चड एक धार्मीक कसने तरी एक विशय सांगचे जात विना बाकीचे लौकीक विशयांतू आमकां मस्त तितलो अवकाश मेळना. किंतु आयच्या दिवसाक इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले हे एक पुण्यतिथी आचरणे निमित्तान त्या दिवसू आयिल्ल्या दिवसाक आमी थोडेच उलयले, तातूंत आयच्या दिवसाक थोडे विस्तार जावन गेनू आज मन ओपन करून गेनू आमी उलयत आसाची. किंतु आयच्या दिवसाक तुमी इतले प्रितीपूर्वक जावन गेनू हांगा स्वाम्याक गौरव केले बद्दल, इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक गौरव केले बद्दल, तांगेले गौरवार्थ जावन गेन रामनाम जप केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेले घरांतू तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू, तुमी राबचीत आसले घरांतू, होन्नावर पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के, श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी महाराज के, श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी महाराज के, श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज के, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज के, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के. आता वाग्मी म्हण बेशी बी उठलो का गत आसा तांगेले उतर इतले गोड की म्हणून सांगला आनी इतले आयकुया म्हणून दिसता. अशें म्हणून तांगेले इतले सुदीर्घ तांणी तांगेले प्रवचनांतू आतां आशिर्वचनांतू अनेक विशय तांणी सांगले आनी सर्व लोकांक ताजे निमित्तान अनेक विशय बी कळ्ळो आनी त्या निमित्तान आमी सर्व लोकांले एक जीवन बी एक धन्य जालें, सार्थक जालें. असले गुरुवंदना समारंभांतू हे घडले. आमगेले इंदिराकांत स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवस इतले एक बरो कार्यक्रम पळोवचे मेळ्ळे. आमी पुरा लोक ताका साक्षी जाले. सर्व लोकांक स्वाम्याले एक अनुग्रह उरो, देवाल अनुग्रह उरो म्हणून सांगून हे विशय हे वेळार आशय व्यक्त करत आतां आमी मुखावेले आतां कार्यक्रमाक वचया. विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः. श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम,
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अनेन श्रीसंस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठस्य सार्ध पंचशतमान उत्सव अंगत्वेन संकल्पित सार्ध पंचशतकोटि त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्रस्य जपसंख्या परिपूर्तये भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रेरणया भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः कृत त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्र जपाराधनेन भगवान भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीयतां प्रीतो वरदो भवतो तत्सश्री कृष्णार्पणम् विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः
आता देवाला आरती येतली. ताजे नंतर आज आमगेले इंदिरा तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी निमित्त आयज हे कार्यक्रमाचे एक आशीर्वाद स्वाम्याला घेतले. तशें हांव न्हू ताजे नंतर प्रसाद भोजन स्वीकार करता म्हणून विनंती करता. फाल्याक रात्रीक सांस्कृतिक कार्यक्रम आसा. श्री रघुनंदन भट्ट हांगेले भक्ती संगीत आसा. तशीच 24 तारखेक म्हळ्यार ब्रस्तार दिवस भार्गवीस उडुपी हांगेले भक्ती संगीत नृत्य इत्यादी कार्यक्रम वेरायटी आसा.
दस्राहयत्रेक्णौषध्यो वां प्रयत्सस्राथे अकवाभिरुति को वान्दाशत्सुमतये चिदस्यैव सूयद्धेथे नमसा पदे गो जिगृतमस्मे रेवती पुरन्धी कामप्रेणेव मनसा चरन्ता युक्तो हयद्वान्तौ क्रियाय पेरुर्विमध्ये अर्णसोधाय वज्रः उपवामवशरणं गमेयं शूरो नाज्मपतयद्भिरेवै उपस्तुतिरौचथ्यमोरुह्येन मामिमे पतत्रिणी विदुग्धाम् मामेधो दशचितो धाक्प्रयद्वां बद्धस्मनिगाधतिक्षाम् नमागरन्नद्यो मातृतमादासाय धीं सुसमुग्धमवाधो शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत् स्वयं दास उरो अंसावपिग्धा दीर्घतमामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथि सत्याः सफलाः सन्तु श्री गुरुवन्तर्गतवेदव्यास प्रसाद सिद्धिरस्तु नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमयवभ्यो नमाजनेभ्यः यजामदेवान्यदिशक्रमाहुमाज्याय चक्षुषमा वृक्षदेवाः मठाधीश के श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के सनातन हिंदू धर्म के अयोध्यापति श्री प्रभु श्री रामचंद्र महाराज के श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश के श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश के तर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्